युकेच्या लोकांक म्हणटा सांगता आपूण जानेराक येवपाचो आसलो तो येना पूण आपूण आफ्रिकाच्या गांवान वेता. Hallelujah. हालेलुया. I'm so excited. भाव म्हणटा आपूण सारको उर्बेन बोल्लेलो आसा आफ्रिकाच्या गांवान वचून. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. So, in the morning session, we had a great gammat. सकाळी म्हणटा आमी खूब हांगा देवाचे आसने भोगला ह्या जाग्यार. And remember, God enthrones in the praises of his people. आणि ज्या जाग्यार देवाची वाखाणणी आनी स्तुती जाता त्या जाग्यार देव आपुणूच आजीर जाता. So every time you come to praise God, to worship him, to give him thanks, God himself comes to you because he cannot ignore that invitation. जितले फावटी आमी वाखाणणी आनी स्तुती करता देवाची, देव आपुणूच आमचे लागीं आमचे सोरी येता, कित्याक तो ते आमंत्रण ताच्या नाकारूंक जायना, ते आमंत्रणांक तो रोखडोच हाजीर जाता. And Satan will try his best that you do not call God and give him the invitation of praise, because every time you see a problem, instead of giving praise to God, you will start getting worried. आनी देवचार अशी परिस्थिती घडून हाडटा, जेन्ना आमच्या जिवितान प्रश्न येता, प्रॉब्लम येता, तेन्ना आमी खोंतीन भरता, दुखान भरता आनी आमी वाखाणणी करपाची बंद करता. आनी अशें करून सैतान देवाक आमचे लागीं आमचे सोरी हाडपाक आडायता. Can you just reflect for a moment and ask yourself, when pressure comes, something goes wrong in your life, or some bad news comes, are you at that time praising God and saying to that bad news, my God is greater than this news? इल्लोसो वेळ विचार करूया. आमच्या जिवितान जेन्ना संकोश्ट आयलो, त्रास आयले, प्रॉब्लम आयले, तेन्ना आमी कितें केलें? देवाक वाखाणलो काय आनी सांगलें की म्हजो देव ह्या प्रश्नाकीन, ह्या प्रॉब्लमाकीन व्हडतो आसा, की त्या प्रश्नाचेच आमी उलयत रावल्या आनी ताचे बद्दलूच आमी खोती काडल्यात. Because we have grown up in the wrong way, that when the pressure comes, at once we get into fear and worry. आमी अशीच आमची वागणूक जाल्या, आमी अशीच वाडल्या. जेन्ना प्रश्न तयार जाता, प्रॉब्लम येता, तेन्ना आमी ताचेरूच आमचें मन थारायता आनी तेंच उलयता आनी भिरांतीन भरता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेसू. Thank you, Jesus. महिमा तुका जेसू. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. And every time we got into worry, we got into anxiety, we have failed to use the greatest power that God has given us to praise him and thank him. We have used the wrong weapon, and that weapon we have used is not against the devil, we have used it against our own self. जितले फावटी आमी खोंतीन भरल्या हो कितें प्रश्न जायला तेन्ना आमी भिरांतीन अशी भरल्या आनी ताचेरूच आमचें मन थारायलां, त्याच चिंतनांनी आमचें मन घुस्पलां. आनी हे देंवचाराचे हातयार जे ताणें आमचेर रचलां आमकां वायट करपाक, ते आतां आमी कशें ते प्रॉब्लम सुटावो करपाक न्हय, तो आख्खें हातयार आमचेरूच आमी तें आदारलेलें कशें दवरलें. Remember that faith gives you the victory. उगडास धरूंक जाय आमी की भावार्था वरवीं आमकां जैत मेळटा. Tears don't give you victory. आमची दुखां घडोवन आमकां जैत मेळना. Anxiety doesn't give you victory. खोती हुस्के काडून आमकां जैत मेळना. Worry does not give you victory. चिंतनांनी भरून आमकां जैत मेळना. Fear does not give you victory. भिरांतेन तर आमकां जैत मेळचेच. All the negative thoughts that you have running in your mind doesn't give you victory. सोकली आमची मनान चिंतना भरल्यान पळय ताचे वरवीं आमकां जैत मेळचें ना. But if you make that choice that deliberately I will listen to the teaching of the word, पूण जरी तर deliberately I will play some hymns, deliberately I will dance in the presence of God, deliberately I will celebrate the victory of the Lord. When you do it deliberately, purposely, even if you did not feel like, but you did it by faith, now what you started, God's presence will surely show up in that place. Praise God. Hallelujah. 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 जेन्ना तूं निर्णय घेताय की म्हजो प्रश्न आसा खरो, पूण हांव ह्या प्रश्नान आसतना पासून देवाची स्तुती करता, देवाचे वाखाणणेची गितां गायता, देवाचे तुस्त करपाची भोजवण करपाची गीत लायता, देवाच्या म्हऱ्यांत हांव नाचता,
देवाची स्तुती करीत रावता तेन्ना देव आमचे मोदे येता, आमच्या मोदे आपले आसने करता आनी हो प्रॉब्लम हो प्रश्न सुटावो जाता. So if a person is saying, I prayed and I did not get result, my question to you is, have you tried praising God? भाव आमकां एक प्रश्न घालता, जरी तर तूं म्हणटा हांवें मागणें केलें, खूब मागणें केलें, म्हजो प्रश्न सुटावो जावना, तुवें वाखाणणी करून पळयल्या, देवाची स्तुती, देवाची मोहिमा करून पळयल्या त्या परिस्थितीन आसतना पासून? Because when you start praising God, God himself dwells in the praises of his people. कित्याक जेन्ना तूं देवाची स्तुती करता, वाखाणणी करता, देवच येवन तुज्या मुखार, तुज्या वजीर आजीर जाता. When you pray, God sends his angels in answer to your prayer. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना देव आपल्या आंज बडव्यांक, आपल्या दुतांक धाडटा आमच्या मागण्याचो सुटावो घेवन. But the angels can be stopped and delayed by the evil spirit. पूण ते आंज बडवे येतात तेन्ना वांकडे सैतानाचे आत्मे आसात, सैतानाचे देंवचार आसात, ते आंज बडव्यांक आडायतात, तुजो प्रश्न तूं सुटावो करपाक तांकां दिनान. But when you praise God, God comes, and when God starts coming in, there is no obstruction because nothing can stop God. Praise God, hallelujah. पूण जेन्ना आमी वाखाणणी करता तेन्ना देवूच आपुणूच येता आनी देवा कोणाच्यानूच आडावंक जावना, खंयच्याच देंवचाराच्यान देवाक आडावंक जावना. सो वाखाणणी करीत रावचे, कितें वाखाणणी करता तेन्ना देव आपुणूच आमचे मदें आजीर जाता. But this praise got to be done with faith. पूण ही वाखाणणी करता ती भावार्थान करपाची गरज आसा. Because when you do it with faith, there will always be joy and peace. कित्याक तुमी तर भावार्थान ती वाखाणणी करता जाल्यार शांती आनी संतोष आसतलो. And where there is joy, there will be dancing. आनी ज्या जाग्यार संतोष आसा तेन्ना तुजी उर्बेन भरलेलो खोशेन तूं नाचतलो. And where there is dancing, there will be celebration. आनी ज्या जाग्यार आमी नाचता आनी खुशाल आसाव ते एक व्हडले फेस्त कशें, एक व्हडले सेलिब्रेशन, उत्सव कसो, व्हडलो उत्सव कसो. आमच्या इगोजेचे फेस्त आसता आनी बर्थडे आसता, कशें आमी खुशाल भरीत आसता तशें आमी सेलिब्रेट Now, करता. you must ask a question to yourself. When you're going through any kind of trouble, are you having a great celebration with Jesus? आमी एक प्रश्न करपाचो, जेन्ना म्हज्या जिवितान एक प्रश्न आसा, जेन्ना कितें तरी एक प्रॉब्लम तयार जाल्लो आसा, तेन्ना जेजू बरोबर म्हजो एक उत्सव चलता काय, जेजू बरोबर एक सेलिब्रेशन आसा काय? Look at Psalms 46 verse 10. Psalms 46 verse 10. स्तोत्रां 40 आनी 6 आनी 10 वळ पळोवया. Be still. Who is saying? God is saying, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I स्तोत्र will be exalted among the heathen. I will be exalted in the church, in the earth. स्तोत्रां 40 आनी 6 10 वळ. शांत रावात, हांव देव म्हूण वळखून घेयात. राष्ट्रा मोदें भोव व्हडतो, संवसारांत उत्तम उंचलो. Be still and know that I am God. शांत रावात, हांव देव म्हूण वळखून घेयात. Now, when there is affliction, or where there is opposition, or where there are troubles coming into your life, are you still? जेन्ना आमचेर कोण आड येता, जेन्ना आमच्या जिवितांत संकोश तयार जाता, प्रश्न तयार जाता, तेन्ना आमी शांत आसताव काय? Or everything goes unrest? की आमच्या जिवितांत सगळी उचांबळाय तयार जाता? Now, we have already learnt in Mark 11:23, Jesus saying, you shall have whatsoever you. So if you are saying, my mummy is not keeping well, what will you have? मार्कुच्या शुभवर्तमानान 11व्या वेसवरान 23वे वळीन अशें मेवता, जें कितें तूं म्हणटाय तेंच तुका फावो जातलें. जरी तर हांव म्हणटा म्हजी माय बरी ना, जाल्यार तेंच म्हाका मेवतलें. तिचे दुयेंस, तिची पिडा तीच हांव पळयतलें. Let's say somebody is getting some bad dreams. दर्या कोणाक अशीं सोपणां पडटात, भिरांकूळ सोपणां पडटात. Some people are seeing bad visions. थोड्यांक असली कसली विजावां दिसतात,
भिरांकूळ Even if you get bad dreams and bad visions, what will you say? हे आमकां घडटा, आमकां दिसता, आमकां सपनां पडटात, पूण आमी कितें म्हणूंक जाय? Lord, I thank you for you have given me godly dreams, godly visions, godly assignment, so that I understand my assignment and I get on the mission. आमी म्हणपाची गरज दोनिया तुका हांव आर्गां दिता, दिनवासता म्हाका बरी तुज्या उतरा प्रमाणे, तुज्या स्वता प्रमाणे म्हाका सपनां पडटात. तुजें उतरूच म्हज्या जिवितान आतां फुडें व्हरता, तुका आर्गां दिनवास दिता. Hallelujah. हालेलुया. Isn't that good? But what will we go around telling everybody? पूण आमी कितें करता? सगल्यांक सांगीत भोंवता, अशें जाता, तशें Please जाता. pray for me. म्हजे खातीर मातशें मागणें कर, Please pray for me. मागणें करात म्हजे खातीर. I am getting bad dreams. म्हाका वायट सपनां पडटात, भिरांकूळ सपनां पडटात. Now these words are good or extremely dangerous. आतां ही उतरां कसलीं? बरीं उतरां ती सांगपाक जें कितें घडटा तें सांगपाक बरें की एकदमूच वायट? वायट. ओके. During the break, many people came to meet me ब्रेक पडलो आतां तेन्ना भावाक खूब जाणां मेवपाक आयलीं and they were coming and talking to me and telling me what they have. तांचे लागीं पळय कितें आसा, तांच्या जिवितान कितें घडटा तेंच येवन ती ब्रदराक सांगतालीं. They did not come and tell me what they want to have. तांकां कितें पळय बरेंपण जाय तें आपणाक सांगिनासलीं म्हणटा. They spoke about their problems, not their desires. तांकां पळय कितें जाय जाल्लें तांच्या जिवितान तें सांगूंक ना, पूण प्रश्न असो आसा, तसो आसा, तसो सगळें आपणाक येवन सांगलें. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I must remember this word of Jesus. I shall have whatsoever I say. तेच म्हाका मेळटा. So from now on, I shall say what I want to have. Yesterday, there was a person in Hubli who came from Mysore. काल ब्रदर हुबली आसलो, हुबली प्रिचिंग करतालो. मैसूरच्या गांवांतल्यान कोण तरी थंय हुबली आयिल्लो. And after coming, he became very, very happy. आनी थंयसर येवन तो एकदम खोशयेन बोल्लोलो. And he came and said, he shared a testimony and he said, from 2008, he had been praying for every member of his household. तो म्हणटा आपली गवायकी दिली आनी सांगूंक लागलो 2008 वर्सां पासून आपूण म्हज्या एका घराब्यांतल्या वांगड्या खातीर आपूण मागणें करतालो. So he has got a lot of relatives in Hubli, हुबलीचे cousin's place. आनी भाव जे प्रिचिंग करतालो तो ताच्याच सोयऱ्यांगेरूच थिचरूच तो प्रिचिंग करतालो. And when he came inside, आनी तो भितर आयलो तेन्ना he saw his whole khandan inside. आपले आख्खे घराणे थिचर हा ते पळयलो आनी सारको खोशयेन बोल्लो. And when he was sharing the testimony, he had tears in his eyes saying, I did not even know that when I was praying from my home, that my khandan in Hubli was being touched. And when I came here, I saw my uncles, my aunties, this family, that family. He said, more than 50% of them are belonging to my family, and I can see them all sitting and writing notes, and they have been touched. My prayer has not gone wasted. I spoke what I desired. It did not happen instantly, but it has come to pass. Praise God. Hallelujah. 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 आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. तर म्हणटा जेन्ना आपूण भितर आयलो तेन्ना आपणें पळयलें की सगळी आपलीच घरची वद्दे हॉल वद्दे ते लोक आसा पळय 50%च्या वयर म्हणटा आपलीच सोयरीं थंयसर आसात. 2008 वर्सांत आपूण ताचे खातीर मागतालो, पूण आपले मागणे देवान अशेंच फाल्स करूंक ना. आपले मागणे देवान उपयोगाक हाडले. जे कितें आपूण म्हणटालो तेच आयज घडून येता. ती सगळी आपली वांगडी फॅमिलीचे थंयसर बसल्यात आनी बरयतात आनी देवाचें उतर शिकतात. तो इतलो खोशी जालो, दोळ्यांनी खोशेची दुखां व्हांवूंक लागली. Now, are we listening to the word of God? आमी आतां देवाचें उतर आयकता. But how is it possible that a person can hear the word of God and still be connected to worry? तर अशें कशें जावं येता? आमी देवाचें उतर एके वाटेन आयकता, पूण तरी पूण खोतीक आमी घट धरून रावल्या. खोती आमच्या मनान चालूच So आसा. remember, every time you are worried, you have not given access to God, but you have surely given access to the devil. Your life will be totally destroyed. उगडास धरचें आमी जितले फावटी आमी खोंतीनी बुडून रावता तेन्ना आमी देवाच्या उतराक जागो दिवंक ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत ना.
आनी खोतीनी तर बोडल्या जाल्यार देंवचारा बरोबर आमी आसा आमचें जिवीत वायट वायट जायत निसंटनाक शेकी पावते. I have not heard Jesus saying to somebody, I can see your worries, I can see your pain, I can see your hurts, I can see your tears, and I'm so much moved with compassion for you. Your tears and your worry has been the cause that you have been healed. आमी खिसरूच जेजून म्हणलेलें आयकूंक ना की तूं इतलो खोतीनी बोल्लाय, तुजी दुकां इतली व्हांवतात, तुजे दुखांक लागून तुजे त्रासांक लागून आपणे तुका पेकोवणी दिली अशें खंयसरूच जेजू म्हणिना. If somebody has been preaching you, God sees your tears and heals you, it's the biggest lie. Bible doesn't say God sees your tears and heals you. He says your faith brings healing to you through Jesus Christ. खंयसरूच आमकां मेवना आमच्या दुखांक लागून आमी रडटा म्हणून देव आमकां पेकोवणी दिता. ही जावन आसा व्हडली फोट. आमकां तर पेकोवणी मेवता आमच्या भावार्था वरवीं आमकां पेकोवणी मेवता. Have you ever heard people saying, cry unto the Lord and he will answer you? तुम्ही घोडेक आयकलां आसतलें देवाशी वचोन देवाशी रडात आनी देव तुजे मागणी आयकतलो. Somebody will say, but it is in the Psalms. पूण स्तोत्रांनी घोडेक आसा मेळटलें आमकां. I want to say the Psalms is in the old covenant. We are not the people of under the old law. We are the people of the new covenant. And in the new covenant, God has done it all for us. And Jesus said it is finished. And when Jesus said it is finished, it is finished from God's side. स्तोत्रां आदल्या करारांतली. नवे करारान जेजून येवन सगळे नवे केल्ले आसा आनी जेजून खुर्सार थान म्हणलेले आसा सगळे सोपाडले, सगळे ताणें काबार करून उडयले. तर जेजून तर म्हणला जाल्यार खरेंच सगळे सोंपले म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. Jesus was sleeping in the boat one day. आमी जाणो जेजू त्या व्हड्यान न्हिदलोलो पळय तो. And there suddenly came a storm. आनी आवचितूच भायल्यान एक मोड सुरू जाता. And when the storm came and the water was being filled in the ship, आनी जेन्ना लारां त्या व्हड्याचेर मारतालीं आनी उदक भितर भरतालें त्या व्हड्यान, Jesus was still sleeping. जेजू तरी पूण शांत न्हिदलोलो. His disciples woke him up. ताच्या शिसांनी जेजू गुटयलो. Hallelujah. हालेलुया. And they even accused him. आनी जेजूक ते कितें म्हणूंक लागले, तूं कसो न्हिदलाय, आमी हांगासर मरता. Don't you care for us? तुका आमचें कांयच पडून वचूंक ना. Don't you have any care for us? आमचें तुका कांयच पडलेलें ना. We are all going to die and you don't even care for us. आमी सगळे मरतले आनी तुका कांयच जायना. This also happens in many people's homes. आमच्याय घरांनी अशेंच कितें घडटा आसतलें. Wife must be coming and telling the husband some incident. बायल येवन घोवाक घडीक सांगता आसतली, अशेंच कितें म्हणटा आसतली. And the husband is looking at her and giving a smile. आनी घोव तिका पळयता आनी असोच आमुरकोच हांसता. The wife gets more irritated तिका आनीक भितरल्यान राग भरता. because she did not worry. कित्याक ताका खोंती कसल्योच ना, तो सुसेगाद आहा. And when people don't get worried, the person who gave the news gets more worried. आनी जेन्ना तुका कांयच तूं रिएक्शन दाखयना तेन्ना जो तुका सांगता तो आनीक भितर तिडकेन बसता. Because you don't even understand anything. तुका कांयच समजोन हांव कितें सांगूंक सोदता पळय तें तो असोच शांत रावन पळयता काय अशें दिसता. कुछ है क्या? भूसा है. भितर कितें हा की कांय ना काय म्हणटा. Hallelujah. Does it happen? जाता केन्ना अशें घडटा. Does it happen? हमारा डायगो भाई आके कुछ बोलता है. Sister, डायगो भाई, he must be smiling at you. And that time it was irritation. He doesn't take any responsibility. एका काहीच पडो ना, जब मन ध्यान काही ना, हाँ? Because people who are worried, they always want people around them to be worried. जो कोण खोतीन भरलेलो आसा ताका जाय दुसऱ्यांनी खोती काडलेल्यो आनी तो तर खोतीन काडिना जाल्यार ताचेर मागीर आनीक रागार जातात. Hallelujah. हालेलुया. But when a person is in faith, he doesn't get worried. पूण जेन्ना आमचे भितर भावार्थ आसा, भावार्थान भरल्या तेन्ना खोती त्रास भायले आमकां कांयच हालोवं शकनात. So when the disciples are worried, Jesus is snoring. जेजू ते व्हड्यान सुसेगाद शांत न्हिदला आनी घर येता आनी आनी ते बाबडे शीस भायल्यान उचांबळ जाल्ले आसात. She doesn't know because she doesn't snore, I snore. People who are in my room, they say, क्या truck चलाता है यार. Hallelujah. Now,
They woke up Jesus. जेजूक ते शिसांनी उठयलो. What did Jesus say? जेजून कितें केलें? Huh? No, that is afterwards. What did Jesus do? He got up and spoke to the storm and said, "Peace, be still." जेजू उठलो आनी मोड आनी वारें मारताले पळय ताका ताणें हुकूम घालो, शांत जा. ताणें हुकूम घालो, शांत राव, थंड जा. And there was a great calm. आनी तेन्नाच शांतताय आयली. The very people who were accusing him, जे कोण जेजूक कितें कितें म्हणटाले, तुका कांयच पडूंक ना when म्हणटाले they ते, saw Jesus move into action and everything started getting calm, they were amazed. जेन्ना तांणी पळयलो जेजू उठलो आनी ताणें 2 उतरां आपल्या तोंडांतल्यान म्हणलें, हुकूम घालो आनी सगळें थंड जालें, तेन्ना ते सारकेच थटाकले. In the same way, when people around you are amazed and you're sleeping and they wake you up and you get up and speak directly to the problem and the problem ceases, people who are worried are looking at you amazed. Praise God. आमच्या जिवितांत तशेंच घडये सगळे भोंवतणी भिरांतीन घाबरून लोक आसा, खोतींनी भरलेलो आसा. तुका सांगतात तेन्ना तूं मागीर हुकूम घालताय त्या प्रश्नाचेर आनी सगळी शांतताय येता तेन्ना तेय लोक तुका तोंड उकडें करून पळयतात, थटाकून पळयतात. Praise God. Praise God. Hey, my friend, it is time for us to wake up, आतां वेळ जावन आसा आमकांय जागे जावपाक, उठपाक. to arise. आनी आमी बसून आसा, आमी पळय खोतींनी बुडलेले आसा ते जागे To जावपाक. rebuke every wind and every storm of your life आमच्या जिवितांत जे संकोश आसात, मोडां आसात, त्रास आसात, तांकां नाकारपाक and calm every storm of your life. आनी दर एका मोडाक आनी वाऱ्याक शांत करपाची गरज आसा. During the lunch break, there was a person standing with a yellow shirt. आमी जेवताले पळय, लंच ब्रेक दिल्लो तेन्ना कोण एकलो भाव आसलो, येलो कलर शर्ट घालून आसलो थंय. He came and told me about the storm of his life. ताणें येवन आपल्या जिविताचे मोडां त्रासाची खबर भावाक सांगली. He expected me to pray over him. आनी ताका दिसलें भाव ताचे खातीर मागणें करतलो म्हणून. I did not pray. भाव म्हणटा आपणें मागणें करूंक ना. I told him, only keep saying, Jesus, I love you. भावान सांगलें एकूच वळ म्हूण, जेजू हांव तुजो मोग करता And Jesus, I thank you. आनी जेजू तुका हांव आर्गां दिता. And he was standing there. आनी तो थंय रावन उबो आसलो. What I found very good about this brother is, even though I did not pray for him, he was not annoyed with me. आपणाक बरें दिसलें की जरी हांवें ताचे खातीर मागणें करूंक ना, पूण तो आपणाचेर रागार जावंक ना. But he stood there and he kept saying what I gave him the instruction. पूण उबो रावलो आनी आपणाक कितें सांगलेलें, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुका आर्गां दिता, हें म्हणीत रावलो. I don't know whether he got a chance to go and eat food. The counter must have closed. घरा खाया? ताका जेवंक मेवलें की ना तें आपूण नको घडयेक बंद जालें आसतलें जेवण. जेवलोय? जेवलो म्हणटा क्या तो बात आपूण. है यार? I was feeling sorry for you. जेवलोय? कहला जो नहीं लोई. पहला खाना खाया कि बाद में खाया? पहला खाया. शाना आदमी है, पहला खाया. Hallelujah. हालेलुया. But इससे शाना क्या है? He followed the instruction and did not move till the end. And only when he experienced all the pain leave his body, then he said, now what was he learning? To be anxious and worried or attack the enemy with the word of God. आतां तो थंय उबो रावन म्हणीत आसलो, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुका आर्गां दिता. म्हणटा 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 जेन्ना ताची कुडींतली दूख उणी जाली तेन्ना भावाक ताणें सिग्नल केलें. आतां ताणें थंय रावन म्हणटा कितें केलें? खोतींनी बुडून रावपाक लागलो की देवाच्या उतरा वरवीं त्या प्रश्नांक, त्या त्रासांक त्रास करूंक लागलो. Now many people, when they are in trouble, they come to Jesus. जायतो लोक आमी, जायतीं जाणां आमी जेन्ना त्रास कोश्ट आसतात तेन्ना आमी जेजूशी येता. And when you come to Jesus, you ask Jesus to help you. जेजूशी येवन मागीर आमी मागता जेजू लागीं, जेजू म्हाका मदत कर, You want a blessing, you want a miracle. आमकां जाय, देवान आमकां पेकयल्ली, आमकां मिलाग्र केल्ली आमच्या And that's जिवितांत. time Jesus responds to you and says,
are you willing to follow my instruction? आणि जेजू त्या वेळार आमकां विचारता तूं म्हजी हांव सांगता तशें तूं करूंक सोदताय तूं पाळटाय म्हजें उतर पाळूंक तयार आसाय. People who follow Jesus' instructions are victorious people and winners in life. जी कोण देवाचें उतर पाळटात देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ती खरेंच जैतिवंत मनशां आसतात आख्ख्या आपल्या जिवितांत. But people who want the blessing पूण जी are anxious but not willing to follow the instruction, they will be in the battle all their life and never get a breakthrough because they fail to follow the instruction. What people think is, if I prayed, I got qualified. And God says, no, 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 no. When you operate in faith, you got qualified. And operating in faith, opening your mouth and speaking your faith is your prayer. जी कोण फक्त जेजू लागीं मागतात आपणाक एक मिलाग्र फावो कर देवाचें उतर पाळूंक सोदिनात देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक सोदिनात ती तांच्या जिवितांत व्हडती वस्तू जायनात. ती तशीच हारलेली मनशां जिवीतभर हारलेलीच कशी आसतात. आमकां तर जाय आमचें जिवीत जैतिवंत जाल्लें भावार्थान जियोवपाची गरज. भावार्थ कितें शिकयता कितें आमकां देवाचें उतर शिकयता ताचे वरवीं तर आमी जियोंक लागल्या जाल्यारूच आमकां जैत मेळटा. And very beautiful thing that I learned from this brother, I learned from him is, when he kept on saying, Jesus, I love you, I thank you. Jesus, I love you, I thank you. He kept saying, he came and said, I got delivered, but I now know what was the reason why I got into this trouble. भाव म्हणटा ह्या भावा लागचे आपूण कितें तरी शिकलो. जेन्ना तो थंयसर उबो रावन म्हणटालो जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुका आर्गां दितां तो म्हणीत रावलो आनी ताची सुटका ताका मेवली. तेन्ना ताणें येवन भावाक सांगलें आतां म्हाका कळून आयलें कित्याक लागून हांव असोच उरलोलो आनी कित्याक म्हाका म्हजी सुटका मेळनाशिल्ली पळय ती. I had hatred towards one of my loved one. तो म्हणटा आपणाक एका तरी कोणाक एकल्या मनशाशी म्हाका राग आसलो. रागान हांव शिस्तालो त्या मनशा सोबे. And because of that hatred, I saw my body was reacting in the wrong way. आणि ह्याच रागा खातीर ह्या क्रोधा खातीर म्हजी कूड वेगळेच भाशेन वागताली आनी देखून ती दूख म्हज्या कुडीन The आसली. moment I forgive that person, everything went out of my body and I was completely healed. ज्या घडयेक हांवें त्या मनशाक बक्षिलो तेन्नाच म्हज्या जिवितांत सगळो राग आनी क्रोध भायर सरलो आनी म्हज्याच कुडीक पेकोवणी मेवली. So when he kept repeating praises of God, जेन्ना तो देवाची वाखाणी करूंक लागलो म्हणीत रावलो जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू तुका आर्गां दिता thanksgiving of God, देवाची तुस्त आनी वाखाणी करतालो. he heard the voice of God. देवाचो ताळो ताका आयकूंक आयलो. Hello, he heard the voice of God. ताणें देवाचो ताळो आयकलो. Hello, he heard the voice of God. ताका देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. It is not enough that you read the Bible. फक्त देवाचें उतर वाचलें म्हणून जायना. When a person reads the word and does not understand the word of God will produce nothing. जेन्ना आमी फक्त वाचता ताचो अर्थ समजून घेना ते कितें सांगता तें आमी पाळ्ळी ना जाल्यार ताचो कांयच सामको उपयोग जावचो ना. The Bible by itself has no power. पवित्र पुस्तक बेश्टेच तर आमी वाचलें जाल्यार ताका कांयच तातूंत पावर ना. This Bible is full of power, but it will not bring manifesting power. देवाचें उतर जें आसा तें पदवेदार पूण तूं तर तें बेश्टेच वाचताय जाल्यार तुज्या जिवितांत ताची कसलीच पदवी तुका दिसून This येवची ना. Bible which is full of power gets activated when you mix your faith. देवाचें उतर जाका पदवी आसा ताका आमच्या जिवितांत पदवी मेळटा जेन्ना आमी आमचो भावार्थ त्या उतरा वरवीं उतरा बरोबर आमी मिक्स करता पळय तेन्ना. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Be still and know that I am God. देव म्हणटा आमकां शांत राव आनी जाणो की हांव देव म्हणून. Let's go to Isaiah 30 verse 21. Isaiah 30 verse 21. And the ears shall hear a word behind thee saying, this is the way, walk you in it. When you turn to the right hand and when you turn to the left. इसायास प्रवादाच्या 30वा 21वी वळ. तुज्या उजव्यान व दाव्या वेशी तुज्या पाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट
तेच वाटेन चलून वच. This is the way, walk you in it. हीच ती वाट, तेच वाटेन चलून वच. So when a person is in thanksgiving and praise, he will hear from the word of God, the voice of God. जो मनीस वाखाणटा, देवाक आर्गां दिता, ताका देवाचो ताळो आयकूंक येता आनी तो देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत चलयता. Your ears will hear the voice of God. तुज्या कानांनी तुका देवाचो ताळो आयकूंक येतलो. Look into the 15th verse. 15th verse. कारण 15वी ओळ अशें म्हणटा, कारण सर्वेस्पर देव इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो अशें म्हणटा, मौन बदलून शांत रावशात जाल्यार तुमकां तारण मेळटलें. शांत रावून म्हजेर विस्वास ठेवतात तर हांव तुमकां बलिश्ट करतलो, पूण हें तुमकां बिलकूल नाका. Praise God. It's God. So when you believe God's word, you will return to God in rest, in victory, and experience the supernatural manifestation of God. जेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्ना आमकां जोईत मेळत रावतलें. आमच्या जिवितांत बरेपणां आमकां पळोवंक मेळटलीं आनी आमचें जिवीत जोयतीवंत जातलें. You will experience the quietness, the calmness, the peace of Christ in your life. जेजूची शांती, जेजूची सवस्काय आमकां भोगूंक मेळटली आमच्या जिवितांत. In returning and rest shall you be saved. In quietness and in confidence shall be your strength, and you would not. Praise God. So, your strength is joy, your strength is the quietness, your strength is the confidence in the Lord. आमची शक्ती म्हणल्यार आमचो संतोष, देव आमकां दिता पळय तो संतोष. आमची शक्ती म्हणल्यार आमची शांत रावप आनी आमची शक्ती म्हणल्यार देवाचेर थीर विस्वास दवरप. Look at the 19th and the 20th verse. For the people shall dwell in Zion at Jerusalem. You shall weep no more. He will be gracious unto you at the voice of thy cry. When he shall hear it, he will answer you. इसायास प्रवादाचो 30वा स्वर 19वी आनी 20वी ओळ. खरेंच जेरुसल्यांत रावतले सियोनाचे पोरजे, तुमी आनीक रुदन करची नात. तूं आदाराक उलो मारताय तेन्ना तो तुका प्रसन्न जावन जातलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. दोनयान तुका दगदगांचो उंडो दिला आनी उपद्र्याचें उदक, पूण तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतलोय. Hallelujah. Hallelujah. Remember, the Bible is very, very clear. When the person hears the voice of God, he gets revelation knowledge, and this knowledge that he gets, the gates of hell cannot stop it, not do anything about it, because this word that you have heard through the voice of God has got supernatural power of God. जे पवित्र पुस्तक आमकां उतरां दिता, देवाचें उतर जें आमच्या कानार पडटा तेन्ना देव आपली लिपलेली स्वता आमकां उक्ती करतात. आनी जेन्ना तें देवाचें लिपलेलें स्वत आमकां मेळटात तेन्ना देंवचाराक आनी देंवचाराचे पदवेक त्या उतराचेर कसलोच अधिकार ना. तो ते कशेंच आडावं शकना आनी त्या देवाच्या उतरा वरवीं, ताच्या बासावण्या वरवीं आमच्या जिवितांत चिंतूंक नासलेले बरेपणां आमच्या जिवितांत आमकां दिसून येतात. The verse says, for the people shall dwell in Zion at Jerusalem. अशें उतर म्हणटा, खरेंच जेरुसल्यांत रावतले सियोनाचे पोरजे, You shall weep no more. तुमी आनीक रुदन करची नात. He will be very gracious unto thee at the voice of thy cry. तूं जेन्ना उलो मारता तेन्ना तुज्या ताळ्याक देव रोखडोच जाप दितलो. When you shall hear it, he will answer you. जेन्ना तो तुजो उलो आयकतलो तेन्ना तो तुका जाप दितलो. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Imagine for so many people,
where God has planned great destiny for them, great assignment for them, they refuse to hear the word, and therefore they are not eligible now to hear. आयकना तर ताचो ताळो आमकां आयकूंक मेळना आनी ताचो ताळो आयकना जाल्यार तो पळय आमच्या जिवितांत बरें कितें करूंक सोदतालो तो आमकां आमचेशी पावना. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner anymore, but the eyes shall see thy teachers. दोनयान तुका दोगदोगांचो उणो दिला आनी उपद्र्यांचें उदक, पूण तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतलोय. So if I want to hear the voice of God, I got to remove that anxiety, that fear, that obstruction from my mind. जरी तर म्हाका देवाचो ताळो आयकूंक जाय जाल्यार म्हज्या जिवितांत जाय. Are you at rest in the presence of God? आतां एकूच आमकां एक मुखेल ओळ म्हणल्यार सगल्या आमच्या त्रासां संकश्टां मदें आमी शांत आसांव गाय. देवाच्या म्हऱ्यांत देव आमचे बरोबर आसा ही शांती आमच्या मनांत रिगलेली आसा गाय. Come on, tell me. आमचो जबाब कितें? आमच्या प्रश्नांनी आमी शांत रावूंक शकता की उचांबळ जाता त्रासांत खोतीन भरता? When I'm in worry, I stop God from doing mighty things in my life. जेन्ना हांव खोतीन भरून आसता How many of us want to hear the voice of God? कितले जाणांक आमकां देवाचो ताळो आयकूंक जाय? When does a person hear the voice of God? आनी देवाचो ताळो आमकां केन्ना आयकूंक मेवता? When you are full of worry and full of fear. जेन्ना आमी खोतीन दुखीन भरल्या तेन्ना आमकां देवाचो ताळो आयकूंक येतलो ना. When do you hear? When you free yourself from worry and operate by faith, you hear the voice of God. जेन्ना आमी खोती दुखी काडून उडयता, त्रास मनान आसात पळय ते सायडीक दवरता आनी खुशालकायेन भरता, शांतीन भरता, तेन्नाच आमकां देवाचो ताळो आयकूंक मेवतलो. Imagine at 75, Abraham heard the voice of God. 75 वर्साचे पिरायेर अब्राहम बापाक देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. You are Sarah. आपले पत्नी अशी सेरा तिची You are Sarah. 65. And her husband is 75. तर तो म्हणटा आता उदाहरण दिता ब्रदर, हांव सेरा आनी म्हजो घोव 75 वर्सांचो आनी हांव 65 वर्सांची. Praise God. And you are coming from a rich family. आनी आमी Graced फॅमिलींतली आसा. Graced. Bhankar graced. And suddenly the husband gets the message from God, leave your father's house, all the siblings, every member of the household, and go to the place that God will show you. आनी 75 वर्साचे पिरायेर ताका देवाचो ताळो आयकूंक येता की तुजें सगलें घरदार सोड, सगलीं बाटां बेसां सोड, सगलें आसा भाव भयणांक सोड आनी हांव तुका दाखयता पळय त्या राष्ट्रांत तूं आतां वचूंक भायर सर. Will you go? त्या पिरायेर पळय सोदता. बाब म्हणटा तूं वचोंक तयार आसतलें गा म्हणटा. 75 वर्साचे पिरायेर आतां हुंय वचपाचें, इतले जाणटे पिरायेर, अशें आमच्या मनान विचार येवपाचे. And the Bible says Abraham went not knowing where he was going. आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा की अब्राम आपलें घरदार सोडून भायर सरलो. खंय वचपाचो, खंय वता ताका खबर नासली, तरी पूण देवाचेर पातयेवन तो भायर सरलो. I don't know, that's why I'm asking. As soon as this incident is over, Abraham is searching for a bride for his son. इजाकाची पिराय तेन्ना कितली आसली गाय अशी चिंता आमी. तर बाब म्हणटा
ताका भेट करपाची आसली तेन्ना कित्याक हें जाल्या उपरांत ताका भेट करूंक व्हेल्या उपरांत मागीर आब्राम आपल्या पुताक एक व्हंकल सोदता. तो एक तरणाटो कसलो आसलो आसतलो. Praise God. Praise God. Now, is it easy to go and sacrifice the son? ताका कांयच भितर भोगलें ना काय बेश्टेच खोशयेन तो गेलो भेट करपाक आपल्या पुताची. आमकां जातलें आसलें आमच्याच भुरग्यांची भेट करपाक. All my men, brothers, this is only for you. This is only for you, not for the woman, okay? सगल्या भावांक आतां ब्रदर उलो मारता आनी सांगता हो प्रश्न तुमकां म्हणून. Abraham did not go and tell his wife what he was supposed to do. अब्राहान वचोन आपल्या बायलेक कांयच सांगूंक ना ताणें कितें करपाचो निर्णय घेतला कितें करूंक येता पळय तें. Abraham, you did not tell your wife that you are going to sacrifice your baby. आपल्या भुरग्याक आतां आपूण भेट करूंक येता. Tell me, if you have to tell your wife, what will she do? In the Bible, it would have been written, Sarah sacrificed Abraham without an altar. ताणें आपल्या बायलेक तर सांगलेलें जाल्यार आमकां पळयत पुस्तकान म्हणटा अशें मेळटलें आसलें की बायलेनूच आपल्या घोवाचीच भेट केली म्हणून. Without building an altar. At least Abraham built an altar and then he sacrificed his son. But Sarah would have sacrificed him in one shot, on the spot, without an altar. आल्तार बी बांदी नासतना थंयच ताची भेट करून उडयतली आसली म्हणटा. Now tell me, how come Abraham can obey such instructions? आब्राम बापा कशें जालें गाय काळजीदारपण इतलें देवाच्या उतराक उल्याक जाप दिवंक. बायलेक सांगूंक ना कोणाकूच सांगूंक ना कशें म्हणून ताका जालें देवाच्या ताळ्याक जाप दिवपाक. And look at Noah. आनी God tells Noah, I'm really fed up with these people. God is telling Noah, I'm really fed up with these people. They are going on committing sin. So I've decided to destroy them. What? Yeah, don't worry. But you can build an ark. You build an ark for your family. And Noah what? Noah built an ark. Where? In the desert. Do you build an ark in the desert? देव नोआक सांगता की आपूण ह्या लोकां लागीं वाजेला सारको वो लोक आपले उतर आयकोच ना आपले जिवीत वायट वायट रस्त्यार फुडें व्हरतात आनी आपूण ह्या आख्खे पिळगेक आपूण काबार करूंक सोदता. तो नोआ म्हणटा कितें कोत्ताय काबार कोत्ताय तांकां सोल्या मारून उडयताय. तो म्हणटा ना तुजे फॅमिलीक आपूण सांबाळटलो तूं एक व्हडलें तारू बांद म्हणटा एक व्हडलें व्हडें बांद. आनी नोआ बांदूंक लागता पूण हुंयसर बांदता दोरयाचे देगेर बांदिना. दर्याच ना कांयच ना थंयसर होडी खंयसर बांदतात चडशी दोर्या आहा पळय थंयसर दोर्या ना न्हंय ना कांयच ना हातून डेजर्ट ओरोण्यान तो आपले तारू बांदूंक लागता. Even in Goa, when you go to Vasco, they are building ship where there is water, and Noah is building a ship where there is sand. आम्ही म्हणटा गोंया पळयला वास्को आतां बोटी बांदतात थंयसर बार्जी बांदतात शिप्स बांदतात थंयसर उदक आसा म्हणून थंयसर होडी आसात ओर शिप आसात. पूण नोआ बांदतालो ओरोण्यान सगळी रेंव आसा कांयच उदकाची जागूच ना म्हणटा पण त्या जाग्यार तो आपले व्हडें बांदता व्हडलें तारू बांदता. And it took him 100 years. आनी ते 120 I think 120 years. ते बांदपाक येदें व्हडलें तारू बांदपाक ताका 120 वर्सां लागलीं. And still Noah obeyed here. आनी तरी लोक आपले मन बदलूंक तयार नात. 120 years for construction. तो बांदता आनी बांदता 120 वर्सां ताका लागलीं ते बांदपाक. How many generations would have come and told, Daddy, and 3 sons are working with a crack man. Correct? I wonder how the 3 girls, where did he get those 3 girls to get married to a crack boys? नोआक म्हणटा 3 पूत आसले. आतां नोआ व्हडें बांदता व्हडे तारू बांदता लोकांनी ताका पिशान काडलेलो हो एक पिसो म्हणून ताचे पूत ताका आधार दिता तेय पूत पिशेच कशे. तर ह्या 3 पिश्या पुतांक कोणें आपले धुवो दिल्यो काय काजार जावपाक म्हणटा भावाक प्रश्न पडला तांकां बायलो कळ्यो मेवल्यो काय म्हणून. Now what if these 3 girls had not married Noah's sons? आता ह्या 3 धुवांनी वा 3 चेडवांनी तर त्या 3 पुता लागीं तर लग्न जावंक ना आसलें कितें जातलें आसलें काय. Amen.
got married to the family who obeys God, the amen was cancelled. ते In the same way, when you want to get married to somebody, please see not which botir asa, USA asa, degree asa, paisha asa, hotel asa, whether they are in the family of God, your amen will be cancelled. Praise God. Hallelujah. 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 Correct, no? Others, how, what do girl, I'm not a girl, I'm a boy. So what does a girl look first? To see whether he's handsome. Handsome, okay, एक handsome में तो है. What's next? Good job. Good bank A balance. good job, good bank balance. Ani, Yeah. Good. ऐसा. हाँ, क्या क्या? तर I just finished. Without in-laws कैसे हो सकता है शादी? अच्छा, mother-in-law, father-in-law दोनों टपकेला है. और ननन why don't you come here and tell the people, preach? Whenever they want to do, see, you want any consultancy? How to select a bride for your son? तर Hallelujah. No, no, Hallelujah. no. Listen. Okay. नोआक 3 पूत असले आणि ते 3 धुवो कोणाचे तरी 3 धुवो तांचे लागीं कासार जाले. भाव म्हणटात आनी तर जांग नासले जाल्यार कितें जावपाचें. तांचे त्या 3 फामिलींचे घोडे निसंडोन जातले असले. ती ह्या देवाक मानतात ते फामिलीन ती जोडली म्हणून तांकांय देवाचें बरेपण देवाची बेसांवां तांचेर आयलीं. पूण आमी कितें करता काय, आमची धूव आतां कोणागेर दिवंक जाय लग्न जावन जाल्यार कितें पळयता. तांगेर व्हडलो बंगलो आसा, तो बोटीर आसा, तो ताची पासपोर्ट कसली हा, घोडेक भायल्या गांवान हा, UK हा, तितलेंच पळयता. Portuguese passport असा. पोर्चुगीज पासपोर्ट आसा. सगळे संवसारीक वस्तूंचेरूच आमचें मन थारावन मुझेकडे ना. तो बरो दिसता. म्हणून हांव दुखेन आसा. ते सक्कड गोंयकाकडे पोर्चुगीज पासपोर्ट आसा. मँगलोर नो चान्स. आणि गोवन म्हाका पोस्कोय करना. तर एडॉप्शन. तर असल्या संवसारी वस्तूंचेर आमचें मन दवरचें न्हय. जरी तर आमचो पूत वा आमची धूव लग्न जावपाची आसा जाल्यार तें घराणें जातून ते भितर सरतले तातूंत देवाचें उतर आसा, देवाचो मोग आसा. फर्स्ट पॉइंट. पयलो पॉयंट जावंक जाय. फर्स्ट पॉइंट. ही फामील देवाक मानता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्या शिकवणेन आपली पावलां मारतात की ना. संवसारी वस्तू सगल्यो मागीर सगल्यो मेवतल्यो. Because everything else is temporary. उरलेल्यो वस्तू सगल्यो आयज आहात फाल्यां नान. पूण देवाचें उतर जावन आसा एकूच वस्त जी सदांच थीर आसता. ताच्या प्रमाणे तर आमी जियेता जाल्यार आमकां मेवतलें. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. These people in the Bible could do great things because they heard the voice of God. बाबा पवित्र पुस्तकान आमकां पळय व्हडले व्हडले नमुणे आसात. अब्राहम बाब, नोआ, तांणी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो कित्याक तांणी देवाचो ताळो आयकलो देखून. Let's take the case of Moses. मोसेसाच्या जिवितांतलें आमी उदाहरण घेवया. The previous day he murdered an Egyptian. ताणें आदल्या दिसा एका इजिप्तकाराचो खून केलो. Next day he goes and he sees 2 Hebrews fighting. दुसऱ्या दिसा तो पळयता 2 जाण आपलेच इस्रायल भाऊच झगडटात पळय ते. So he goes to stop them. आनी तांची झगडी वाटावपाक तो वेता तांचे One of मदें. them says, hey, yesterday you killed an Egyptian, now you are going to kill me. आनी एकलो थंयसर म्हणटा, काल तुवें ते इजिप्तकाराक मारले, आतां तूं म्हाका मारूंक आयला हांगासर. When Moses heard this, जेन्ना मोजेसान हें आयकलें तेन्ना he got into fear. तो सारकोच भिवन कांपलो. He understood that Pharaoh will put him in trouble. तो ताका गमले आतां हाणें तर पळयलां जाल्यार कितल्या जाणांनी पळयलां कोण जाणो. आतां फारावाक तर गमले जाल्यार तो आपणाक त्रासान घालतलोच. So Moses runs. आनी देखून तो आपलो गांव सोडून इजिप्त सोडून तो पोवता ओराण्यांतल्यान धांव Can you मारता. believe Moses, when he left the home that morning, he did not even know that that is the last day of him in Egypt.
he could not even take an extra clothes. He had to run for his life. त्याच घडयेक तान थिचोर थानूच तो धांवपाक लागता ताणें ताका आनी चिंतूंक पासून टायम ना आनी म्हाका आंगलें ना दुसरो रोप व्हरोंकपाक हाडपाक आनी कितें भितरलें हाडपाक कांयच ना थंयच्यान तानूच तो धांवपाक सुरू Moses करता is an expert in Egypt. He is a mighty warrior. But now he is going in a journey that he has never been before. How to survive in the desert. इजिप्ताच्या गांवांत तो एकदम बरो झुजारी तो जाणो कशें कितें करूंक जाय पळय तें पूण तो आतां धांव मारता ते वाटेक जो वेता तातूंत थंय कितें जातलें कितें कसो आपूण पावलां मारता ताका कांयच खबर ताका ना. Problems in your life will take you on a journey that you have never been before. But praise God, when Moses ran, God was still with Moses and God led Moses through the desert to on the other side, taking care of Moses in spite of Moses making a mistake of killing a man. Praise God. Hallelujah. 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 God doesn't forsake you. He doesn't abandon you. Even if you made a mistake, He comes after you to help you. आमच्या जिवितांत जेन्ना प्रश्न येतात तेन्ना अशी आमची परिस्थिती जाता आमी केन्नाच पावूंक ना त्या जाग्यांचेर करूंक ना पळोवंक ना त्या घडण्यांनी आमकां फुडें वचचें पडटा. मोजेसाच्या जिवितांत तशेंच जालें पूण मोजेसा बरोबर देव आसलो. देवान ताका ती आख्खी वाट ताचे बरोबर चल्लो देव आनी ताका फुडल्या पावण्याचेर पावयलो आनी थंयसरूय ताका देवान जैतिवंत केलो. आमच्या जिवितांत जरी तो देव आमचे बरोबर आसा सगळ्या त्रासा कश्टांतल्यान तो आमचे बरोबर आसून आमकां जैत मेळून दितलोच. Hallelujah. Hallelujah. Moses is hungry and thirsty after his journey. इतली वाट चल्ल्या उपरांत मोइसेस आतां खूब भुकेन आसा आनी तानेनूय सारको तो तरसता. And he goes and asks water. आनी तो खंयसर तरी वचून उदक मागता. And there are young girls drawing water from the well. आनी थंयसर ती बांय आसा थंयसर भुरगींशीं तोन्नी भुरगीं चेडवां आसा ते उदक काडटात ते And there बांयचेर. are some men who are troubling these girls. आनी कोण दुसरे दादले आयिल्ले आसात आनी त्या चेडवांक त्रास करतात तांकां उदक आपल्या उंटांक घालूंक दिनान. Wherever there are beautiful girls, there are boys who trouble. ज्या जाग्यार सोबीत चेडवां आसात थंयसर थोडे चेडे आसतलेच तांकां त्रास करपाक. And it was, Moses had nothing to do, but Moses got into the battle and beat them all because he is a champion warrior and he helps those girls. आतां मोइसेस थंयसर पावल्लो आपणाक तान लागल्या उदक पिवपाक ताका थंय कांयच पडलेलें नासलें पुणून ते चेडे ते चेडवांक त्रास करतात म्हणून तो भितर सरलो आनी त्या सगल्या चेड्यांक ताणें मारले कित्याक तो एक जैतिवंत झुजारी आसलो. The girls went and told about the boy. आतां Girls always, त्या चेडवांनी वचून आपल्या बापायक सांगले असो असो आमकां कोण एकलो थंयसर मेवलो तो आमच्या आदाराक पावलो आनी ताणें आमकां हेल्प केलो म्हणून. so the father told, bring the stranger home. तर बापायन सांगले तो कोणे तुमकां आदार दिला ताका आमगेर हाडात घरा हाडात. Now please understand, Moses is in his prince attire. आतां मोसेस कसो तो एक राजा फारावाच्या घरांत वाडलेलो तो एक व्हडलो कुंवर कसो. And with his attire he meets Jethro. आनी त्या वेळार जेत्रो म्हणटात त्या मनशाक ताची भेट जाता. And Jethro looks at him and says, will you work for me? आनी जेत्रो ताका विचारता तूं काम करशी म्हजेशी म्हजे बरोबर काम करशी. Hold on, Jethro, do you know whom you are talking to? आतां मोसेसाच्या मनान चिंतना आयलें आसलें तुका हांव कितें कसो दिसता तुज्या खातीर हांवें काम करचें तुजें काम करचें अशें. I am a prince in Egypt. मोसेस म्हणटा आपूण एक कुंवर. No, I'm just giving a commentary. Moses did not say all that. ताच्या मनान ही चिंतना आतां हांव इजिप्त घरांतलो फारावाच्या घरांतलो एक And व्हडलो you, कुंवर. Jethro, you are trying to tell me to look after that sheep that is stinking with shit? आनी तूं आपणाक कसलें काम दिताय ती तुजी मेंढरां आसा जांकां वास मारता घाण मारता तांकां पळय म्हूण तसलें काम म्हाका दिताय तूं. You know, इलाच्या मनान चिंतलें आसतलें. times come in our life when you might be a champion in Egypt, but when you are in the desert, you are Mr. Nobody because your location has changed. आमच्या जिवितांत असली परिस्थिती आयल्या आसतल्यो ओ येत घडीक जी आमी एका जाग्यार आमी व्हड मनशां आमी राजा राणयो त्या जाग्याच्यो पूण अशी परिस्थिती घडीक येतली की आमकां नव्या सिट्युएशनान नव्या परिस्थितीन आमी कांयच न्हय कचरो कसो तिचोर. Moses takes the job. पूण मोइसेस वय म्हणटा आनी ते काम घेता आपूण तयार आसा ते काम 40 करपाक. years
the prince of Egypt is looking after the flock. 40 40 वर्सां years. 40 वर्सां ते काम करता मेंढऱ्यांक राखपाचें. जो हांगासर एक व्हडलो कुंवर आसलो, व्हडलो राजा कसो तो महालान आसलो, तो आतां हांगासर मेंढऱ्यांक ते वास मारता तांचे बरोबर काम करपाचें ते I wonder- स्वीकार करता. I wonder how many times Moses would have imagined he in that swimming pool with wine glass, two ladies opening his mouth and grapes in his mouth, the girls massaging him and all that, and now he's looking at the flock for 40 years. भाव आमचे No, मुखार he had that luxury. आमकां एक He had that when he was 40 years in Egypt, the prince of Egypt. 40 years he was a prince. And now 40 years, he must be having that memory. What a day it was in the swimming pool and with the water so scented, and now I've got the sheep scent all around. भावान एक चित्र कशें आमच्या मुखार दवरता. 40 वर्सां मोसेस त्या राजाच्या महालान, फेरोवाच्या पातशायाच्या महालान तो वाडलेलो. तिचोर इतली ताची सेवा आनी परामोस करताले. तुवें पळयला You're not seen in a movie? द्राक्ष हाडून तोंडान घालतात, एक एक खावयता, कोण वायन ग्लास घेवन हा, कोण वारें घालता, कोण आनी कितें म्हणटा ते करतात. ते तो व्हडलो राजा तो. पूण आतां हांगासर कसले परिस्थितीन तो पावल्लो आसा. मेंढरांक राखता, तांचे वास तिचो तांकां नितो करपाक, वा तांचे बरोबर तांकां उदक घालपाक, तसली सारकी Can सेवा you करूंक believe पावता. 40 years have gone? In that 40 years, is there any hope? त्या 40 वर्सांनी त्याच्या मनान कितें कितें चिंतना आयले आसतले, आतां कितें आपलो फुडार काय म्हणून. But look at God. God has seen Moses looking after the sheep, and God has purposely put him under Jethro, because if Moses is a champion in Egypt, Jethro is a champion in the desert. तर 40 वर्सां तो थिचोर आतां आपलें काम करता, पूण देवाची नदर मोइजेसा वयर आसलीच. आनी ताणें ताका देवान ताका जेथरोच्या काल्पना दवरलो. कित्याक जोरी मोइसेस इजिप्तांत एक व्हडलो राजा कसो आसलो, एक व्हडलो झुजारी कसो आसलो, पूण ओरोण्यांत जेथरो सारको राजा कसो आसलो. तो He is a champion. He knows how to survive in the desert. Jethro has been born in the desert. Moses is born as a Hebrew, but at the age of 3 months, he has been taken by Pharaoh's daughter when she found him in the basket. जेथरो ओरोण्यानूच जल्माक आयला, आनी ओरोण्यान कशें जगोंक जाय, कितें करूं जाय, तें सगळी ताका बरी खबर आसा. ताच्या खाल आतां मोइसेस रावला आनी ताचे कडल्यान तो शिकता. कित्याक मोइसेस खरो हिब्रू, पुणून तो 3 म्हयन्याचो आसलो तेन्ना ताका धाकटे उदकांत ते पांटल्यान घालून ताच्या आवयन सोडलेलो, आनी फारावाच्या भयणीन ताका व्हरून त्या पातशायाच्या महालान तो वाडलेलो. Hallelujah. हालेलुया. How did Moses hear the voice of God? मोइसेसाक देवाचो ताळो कसो आयकूंक आयलो काय? In those 40 years, what has happened? त्या 40 In those वर्सांनी 40 years, keeping the flock of Jethro, Moses is married to the daughter of Jethro, and at the same time, he has become a champion in the desert, how to take care of the sheep, how to lead the sheep to the water. He is a champion in the desert. तर आता So now he is a champion in Egypt, he is a champion in the desert. When God takes you into leadership, before he can give you the leadership, he will make you go through a desert, he'll make you go through rough times so that you become a champion there. And when you become a champion, now he takes you back to become a leader, so that now you can lead people out of slavery into the promised land. Praise God. Hallelujah. 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 When you go through rough times, it is an indication that God has called you to be a leader. How can you be a leader when you don't know the way? You got to go and get trained in the way. And when you get trained in the way and you are well trained, now God says, come on, it's time now, let's go and do the job together.
तर मोइसेस आता So, 40 वर्ष if you are going through some rough time, I got news to tell you, you are in the training period. It is a practice, it is a training, it is a time that God is mentoring you, preparing you. It is preparation time, man. It is preparation time, and preparation time looks to be ugly, but the truth is, when you are well prepared, He will say, come on, let's get on to the job. 40 वर्सां ते अरण्यान मोइसेस शिकतालो, शिकून कशें ते मेंढरांक व्हरपाचें, कशें तांकां उदक दिवपाचें तें सगळें शिकतालो. आतां देव ताका ट्रेन करतालो, ताका शिकयतालो. 40 वर्सां ताणें महालान राजाच्या पालासीन सारली, तिचो झुजारी जालो. आतां 40 वर्सां हांगासर तो सारता, जेत्रोच्या चलये लागीं तो लग्न जालो, आनी आतां देव ताका तयार करता एक लिडर जावपाक. कित्याक फुडली खबर आमी जाणो आतां. देव परत मागीर मोइसेसाक इजिप्ताक व्हरता आनी ते सगळ्या लोकांक जे गुलामपणान आसा तांकां सोडोवपाक देव तांकां तयार करता. आमच्या जिवितांत जरी आयज त्रास आसात, जरी आमी बरे आंतली आतां घाणीन पडल्या, त्रासान पडल्या, दुखी जावची न्हय. कित्याक हो जावन आसा एक ट्रेनींग पिरियड. आमकां देव कितें तरी बरें आमचे खातीर दवरलेलें आसा, आमकां लिडर करपाचें आसा. कित्याक पयलो तो आमकां शिकयता आमच्या त्रासांतले कशें भायर सरपाक. जेन्ना आमी शिकल्या, जेन्ना आमी जैतिवंत जाल्या, आतां देव आमकां दुसऱ्यांक तांच्या त्रासांतले भायर काडपाक, तांच्या गुलामपणांतले सोडोवपाक देव आमकां तयार करता. म्हणून आमी देवाक आर्गां दिवन वाखाणी दिवया. आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वाखाणी तुका जेसू. प्रेज यू जीसस. I was also wondering why my dad put me on a truck for 5 years. भाव म्हणटा I am a graduate, but because of I created trouble, so dad was fed up with me, so he put me on the truck, and I was driving the truck for 5 years. So last night when I was driving from Hubli to Goa, there was no problem. God had prepared me and trained me beforehand. प्रेज गॉड. हालेलुया, So हालेलुया. I'm an interstate driver. किसी को मांगता तो बोलना मैं है खड़ा है. आपणे 15वी केल्या ग्रॅज्युएट आपूण, पूण तरी पूण आपल्या पांयन आपणाक 5 वर्सां ट्रक ड्रायव्हर केल्लो म्हणटा. आनी आपूण तेन्ना चिंतालो म्हणटा कित्याक, पूण आपूण शिकलेलो आसा, कित्याक म्हज्या पांयन म्हाका ट्रक चलोवपाक काम दिलां गा म्हणून. कित्याक काल म्हणटा आपूण हुबलींतल्यान येतालो पळय तेन्ना ट्रक घेवन म्हणटा आपूण आयलो. आपूण म्हणटा इंटरस्टेट ट्रक ड्रायव्हर म्हणटा आपणाक कसलेच भिरांत ना. आपणाक ट्रेनींग पयलेंच मेवल्लें आसा. आतां त्या ट्रेनिंगाचो उपयोग आतां I जाता. was trained under my father Jethro. So he put me on the lathe machine for 14 hours a day. That's why I can stand the whole day and preach. And when people look at me and they say, how come you're standing for so many hours? My friend Jethro trained me on a machine for 14 hours a day. Praise God, praise God, praise God. आपल्या बापायचे म्हणटा बिझनेस असले, लेथ मशीन असले, तिचोर आपण Even though daddy was a business, he was a boss, he put me as a worker for at least 4 years and said, unless you go and learn over there, you cannot be a boss. तर आपला So my बापूय father was a boss in the office, and after office hours, he was my dad. तर आपला बापूय I tell you, म्हणटा I have been under a tough Jethro. And that's why I always thank God for my dad, who was a Jethro, who trained me for all circumstances, all situations, in everything. Fight back. Don't be a quitter. Always keep fighting and never quit. Praise God, hallelujah, hallelujah. तर आपलो बापूय म्हणटा ओनर असलो, मालीक असलो त्या फॅक्टरीचो, पूण तरी पूण आपणाक एक कामदार कसो ताणें कामाक दवरलेलो. आपणाक सांगलेलें म्हणटा तुका तर बॉस जावंक जाय, तुका तर ओनर जावंक जाय, मालीक जावंक जाय, पयलें तें करपाक शीक. 14 वरां आपूण उबो आसतालो. देखून आज आपूण कितलीं वरां उबो रावन देवाचें उतर परगट करपाक आपणाक कांयच त्रास जायना, कित्याक थंयसर आपूण शिकला. आपलो बापूय जे भाशेन मोइसेसाक जेत्रोन तयार केल्लो आनी शिकयलो, तसोच आपल्या बापायन आपणाकूय तयार केला आनी शिकयला. इतलें कठीण काम आपणाक दिल्लें, पूण आज आपूण ताका आर्गां दिता, देवाक वाखाणटा म्हज्या बापाय खातीर. कित्याक ताणें कितें पळय शिकयलां तें आपूण आयज वेव्हारान घालता. ताची शिकवण अशी आसली, कितेंच जावं ती परिस्थिती, झूज त्या परिस्थितीचेर भियो नाका, फाटी सरो नाका, फुडें सरत राव आनी तुका जैत मेळटलेंच. तर ताच्या खातीर And when I lost everything, I was eating food on the street. Vada pav is my favorite, and omelette pav. And I ate for 8 months. And do you know in Bombay where they make vada pav? On a gutter.
So when they make the vada pav on the gutter, the taste is beautiful. Praise God. Hallelujah. So now you people in Goa will make all kinds of faces, but we have been trained to eat all that. That's why our immunity is very strong. We can go to any country, any place, eat anything, but our chakki will still digest and nothing happens to our body. And those people who are using sanitizer, fish, puss, and some of them, puss, they nearly finished the whole bottle. I got news to tell you. In the next 3 months, if anything comes, you will be a dead person. I'm not telling you, I'm not cursing you. You shall be dead. You know why? Because you are using too much of sanitizer. Your body has got nothing to fight. Your body has become very weak. There's no immunity. That's why when people come from London, they come from US, by the time they reach Indian atmosphere, they're already sneezing, they're already cold, they're already, why? Delicate darling. But those who are in India, especially in Bombay, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, पूरा ट्रेनिंग हो गया, कुछ नहीं होएगा. Praise God. Hallelujah. अरे वाह, praise God. Hallelujah. 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 Learn to fight. तर भाव म्हणटा जेन्ना आपल्या जिवितांत परिस्थिती आयिल्ली सगळेच आपले असले तितले काबार जाल्ले कांयच नासले 8 म्हयने वडा पाव ऑमलेट पाव खावन आपणे दीस चाललेले आसात पूण म्हणटा तुमी जाणत वडा पाव व्हडल्या हॉटेलांचेर करिनात बेश्ट धाकट्या गाडयांचेर करतात कितेंय खेल्यार म्हणटा देवान आपणाक कल राखलो राती की रास्ते पे खा के आया. I like the street food. तो म्हणटा आपणाक अशें उसमें ये भी लगता है ना. धाकट्या गाडयांचेर मात तें जेवण खावपाक आपणाक एकदम आवडटा म्हणटा काल राती म्हणटा खावन आपूण आयिल्लो आसा तर असले No कितेंय need of आपण putting salt, you know. Hallelujah. हालेलुया तर देवान आपणाक कसलेय खाण खेल्यार खंयच्याय That is why I tell you, sister, when I go to Africa, I have no issues at all. Because God has already trained me for all weather, all temperature. I was working on the furnace, which the temperature of the furnace was 940 degree. The room temperature was 57 degree. So when you have been working on that temperature, your body is seasoned for everything. तर आपण काम करता That's why when people look at me and they say, you must be tired. अरे काय का tired? हम तो बड़ा काम किया, ये तो छोटा है. Oh, Ilyas, what's your age? Oh, 67. अभी भी उसको बोलिए ना हथौड़ी भी तोड़ी ले, फोड़ डालेगा वो. Why? All our life we have been working on machine. मशीन वाला आदमी और पेन वाला आदमी बहुत फर्क है. करेक्ट करेक्ट तर बाबा सही है ना? करेक्ट ट्रू हाँ? व्हेरी ट्रू यस हम लोग मशीन वाला है. लफड़ा नहीं करने का अपने. कसलेय जेवण खेल्यार खंयच्याय गांवान गेल्यार कितेंय परिस्थिती आसूं गरमी आसूं थंडी आसूं पावस आसूं आपणाक म्हणटा कांय जायना कित्याक आपणाचें ट्रेनींग म्हणटा तशे भशेन जाल्लें आसा ज्या मिशिनान तो काम करी थंयसर मिशिनाचें टेम्परेचर आसलो 900 कितें तरी 900 प्लस पूण म्हणटा रुमान 50 वयर टेम्परेचर आसतालें तर आजून पासून गरमेन आपणाक कसलो त्रास जायना आपणाक संवय जाल्ली आसल्या आपली कूड आदी फुडेंच ट्रेन जाल्ली आसा लोक म्हणटा That is why when you see the videos in Ireland, everybody are with coat, overcoat. इतना मोटा दिखता है. I'm with half sleeves. थंडेच्या दिसांनी म्हणटा आपूण कांयच ना आयर्लंडाचे व्हिडिओ पळयत जाल्यार लोक सगळे जॅकेटां आनी स्वेटर आनी कितें घालून आसतात आपूण म्हणटा काय ना शॉर्ट स्लीव शर्टान म्हणटा आसता थंयसर आपूण तर अशें आपणाचें ट्रेनींग जाल्यार देवाक जाय Everything is here. Hello? कोविड आया, ये फूस आदमी भी आमेन. करेक्ट? उडो ब्रदरान सांगला आमकां थोडे आमी इतले भियोन दीस काडटा कितेंच हात लागलो जाल्यार रोखडो सॅनिटायझर मारता मारीत आसता आमची भितरली इम्यून सिस्टम शक्ती जी आसा ती काबार जाल्ली आसा झुजपाक ताका आनी शक्तीच ना कित्याक आमी सगळो हात धुता सॅनिटायझर हें कोता तें कोता इतले भियोन काड I must have not washed my hands before eating food for the last 30 years. Yeah, you do like this, but I'm never sick. You're sick. Because I don't believe what science says. I believe what the word of God says. I want my body to fight every day.
Even when I go to the hospital and I come back, people will say, wash. No, I want those germs. I want to fight. 30 वर्सां तरी जाली आसतली म्हणटा जेवणा आदी आपले केन्ना हात धुवंकूच ना जेवण झालं उपरांत हात धुता. जेवणा उपरांत तर हात धुल्यात म्हणटा. Hallelujah. You must, there are many who know me and they will say, yes, he doesn't wash hands. कोणी आपणाक Now I've been वळखता laying hands म्हणटा. now, so many of them. I won't go and wash hands. I still eat. आपण दुसऱ्यांचेर मागणे केल्या पासून हात दवरले जाल्यार हॉस्पिटलान पासून वचून आयला उपरांत म्हणटा आपण धुयना हात. But don't try, if your immunity is low, हो गया गुल. आपण करता म्हणून तुम्ही करी नाकात म्हणटा कित्याक घडे आमी तितली शक्तिवंत नासचे ना. तुमने कभी कामाटी का बच्चे को बीमार होते देखा है क्या? कामाटी का बच्चा मिट्टी में खेलता है, मिट्टी खाता है. द पर्सन इन द कंस्ट्रक्शन, what about your children? AC में even in summer season they got cold. आमच्या भुरग्यांक पळयत जाल्यार आमी म्हणटा गरमेच्या दिसांनी तांकां थंडी जाल्ली आसा केन्ना कोण शिको येता कोण जोर येता. कित्याक थोडासा थंडी तोंड उगते का चॉकलेट टॉक के म्हणजे क्रोसिन मेटासिन पॅनासिन सगळे सिन. मातशें कितें जाल्यार रोखडेंच आमी वखद तांकां दिता पूण दुसरीं भुरगीं आसतात पळय रस्त्यार काम करतात तांचे भुरगीं पळयत जाल्यार मातयेन दिसभर खेळटात मातयेनूच तीं आसतात न्हिदतात थिसरूच पूण तांकां कांय जायना देव तांकां राखता. खरं लास्ट लाइन देव तांकां राखता. देव तांकां राखता 100%. लेकिन वो लोग का इम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. तांचे Hallelujah. भितरली इम्युनिटी सिस्टम आसता पळय ती स्ट्रॉंग आसता ती तातूनच वाडलेली So let आसा. us see how Moses heard the voice of God. तर मोइसेसान देवाचो ताळो कसो आयकलो तो आमी See, listen, पळोवया. one thing is listen, remember, the day you hear the voice of God, after that you cannot be the same person. A person who hears the voice of God, after that he will not live his life for himself at all. He lives for the kingdom of God. जो He मनीस cannot live his life for himself. जो मनीस देवाचो ताळो आयकता त्या दिसा तान ताचें जिवीत बदलता. आतां तो आपणा खातीर जियेना पूण देवाच्या राजा खातीर देवाचें राज फुडें व्हरपा खातीर तो दीस रात प्रयत्न करीत आसता. He's all the time looking at where can I get opportunity to help somebody and change their future. Spend more. How many hours do you spend for the kingdom of God? Come on. 24 वरांतली आमी कितलीं वरां देवाच्या राजा खातीर दिता काय? Some will say company जाने का क्या? Some will say should I not go to work? थोडी म्हणटली कशें आपूण देवाच्या राजा खातीर काम दिवंक When म्हाका कामाक वचूंक when I नाका. heard the voice of God, that night I made a decision to close down my business. Running business, I closed down the next morning. And if anybody has to ask me, what's the best thing that you have done in your life? The strong decision, the day I closed down my business. तर भाव म्हणटा ज्या रातीक आपणे देवाचो But ताळो don't close the आयकलो business without hearing the voice. You will go bankrupt. पण आपणे दुसऱ्या रातीक म्हाका देवाचो ताळो आयकूंक आयलो दुसऱ्या सकाळी आपणे वचून म्हजे बिझनसच बंद केले म्हणटा. आनी आयज तर आपणाक कोण विचारीत जाल्यार तुवें तुज्या जिवितांत व्हडल्यांतलो व्हडलो निर्णय खंयचो तुवें घेतलो बरो निर्णय तो म्हणटालो हेच बिझनस बंद करपाचो निर्णय हांवें घेतलो हो हांव म्हणटा. पूण And I आमकां made तें a सांगिना. decision to work for God 24 hours 7. पूण आमकां ब्रदर म्हणटा बेश्टेच देवाचो ताळो आयकनासतना तूं आनी वचून तशें करिनाका. देवाचो ताळ्या सारको उलो दी कान दी आनी मागीरच तूं कितें निर्णय घेता तो That's घे. why the one who wants to come with me has to run at my speed. If you're not running at my speed, then you will say, hey brother, slow down at my speed. No. You increase your speed and run at my speed. That's why many people get offended. Why? Because I'm running at God's speed, what God has put me on. So my speed is no time speed. तर जोरी तर आपणा बरोबर Yesterday we were having in Hubli, okay? And I said, I'm going to close down at 4, so there is going to be no lunch break. And the people over there were so hungry, they said, okay. And we had a break at 5:30. काल म्हणटा हुबली सेशन चलताले रितीर I was चलताले thinking if this had to be done in Goa.
आपणे सांगलेले म्हणटा दनपारां ब्रेक आसचो ना जेवणाक आमी 4 बंद करतले पूण 4 जावंक ना 5:30 बंद जालें म्हणटा आनी आपूण चिंतालो गोंयांत अहें जाल्लें जाल्यार जेवण नासतना दवरलेले लोकांक जाल्यार 5:30 पासून रावतलीं आसलीं काय Are not like that, Baba. At least I gave at 5:30. Jesus did not give break for 3 days, 3 nights. And after that he realized people are hungry. Then he multiplied the loaves and the fish. Go home and read it. He did not give break for 3 days, 3 nights. We are better men. जेसू शिकयतालो तेन्ना 3 दीस आनी 3 राती ताणें तांकां ब्रेक दिवंकूच ना तांकां शिकयता After 3 days Jesus realized, oh, people are hungry. 3 दिसां उपरांत तांकां गमले मागीर अरे लोक भुकेन आसा म्हूण तेन्ना मागीर ताणें ती उण्याची मिलाग्र केली पळय ती 5 उणे आनी 2 मासल्यो त्यो मल्टिप्लाय करून सगळ्या लोकांक दिले पळय ते 3 दिसां उपरांत The people in Hubli were listening to this teaching for the first time. They were not interested in food. Even when I was going there saying, can you wait? 9 or 10, the jungle will become into a fog. And it is difficult to drive in the fog. So before that, I have to pass through the jungle so that I come on the open road. Hallelujah. 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 In the same way, our life should be a life of, Lord, I'm hungry for you. Lord, I'm hungry for your word. Lord, the top priority in my life is you. Lunch for one day. Will I die? No. Because अपना ताकी बड़ा है, डीजल का है. And mind को पहले ही बोल के रखा है, आज दोपहर को खाना नहीं मिलेगा. When I'm in Goa, I tell my mind, no khana for you in the afternoon. So only khana at night. So now my mind has told the stomach, keep quiet. तर काल 5:30 सोंपल्या उपरांत पासून ती म्हणटाली खंय बाबू येणा हुबलीची ब्रदर आनीक मातसो वेळ रावताय आनीक आमकां शिकवण दिताय पूण तो म्हणलो ना आपणांक वचोंक जाय गोंया फाल्यां कित्याक रातचो आपणांक चलोवंक नाका गाडी रातचे तिचोर खूब दो पडटा इतलें दाट जाता की दिसना फुडें म्हणटा जंगलांतल्यान भायर सरोंक जाय आतां आपूण हांगासर आयलो म्हणटा आनी आज दनपारां सगळी मागणी करूंक आयली ब्रदराशी ब्रदराक जेवंक पासून वचूंक मेळोंक ना पूण म्हणटा आपल्या मनान पयलेंच थारायलें आसा जेन्ना गोंयांत येतलो लंच ब्रेकाक म्हाका दनपारचें जेवंक मेळचो ना आपूण फक्त रातचोच जेवतलो म्हणून Correct, no? So are you preparing your mind before coming? Lord, today I don't want anything, I want you. I'm not coming for blessing, I'm not coming for healing, I'm not coming for deliverance, I'm coming for nothing. I'm coming only for you and I want to hear your voice. That should be your top priority. See, he's clapping his hand. See, he's clapping his hand. He understands my language better. आमी मनान थाराव घेवपाची गरज जेन्ना आमी रितीराक येता ते हांगासर बेसांवां घेवपाक येना आमी आमकां फक्त आमचो सोडवणदार आमचो सोमी आमचो धोनी हाचे लागीं संबोन जोडपाक आमी येता जेजू हांव फकत तुका मेळोंक येता तुजो ताळो आयकपाक येता अशें तर आमी मनान थारायलें जाल्यार कितेंच हांगासर जाली परिस्थिती आमकां ती अफेक्ट जावची ना आमी बदलचे ना नाजाल्यार हें जालें तें जालें फॅन ना लायट ना अशें आमकां कांयच जावंक फावना आमी हांगा येता जेजूचें उतर आयकूंक आनी जेजूचो मोग आमी चाखूंक Praise God. Praise God. Okay, let's see how Moses heard the voice and then we can practice and you also can hear the voice. Are you ready? Yes. I said, people of God, are you ready? Yes. Good. Exodus chapter 3 verse number 1. Hallelujah. Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law. So Jethro was Moses' father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock at the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto 3:1. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And Moses looked. And behold, the bush burnt with fire, and the bush was not consumed. सुटकेचें पुस्तक 3 आवेसवर पयली वळ मोइसेस जेत्रो आपल्या सासूपायचो हिंड राखतालो हो मिदियानाचो यादनीक आसलो एकदां ताणें आपल्या हिंडाक अरण्याच्या पयशिल्ल्या बागांत व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो थंय सर्वेस्पराचो दूत एका झिलकुटांतल्यान एका उज्याच्या आकट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो झिलकुटांत उजो पेट्टालो पूण तें लासो नासलें मोइसेसान म्हणलें हें कसलें दर्शन आनी
ते झिलकूट कित्याक लासोना तें हांव वचून पळयतलो. Now, is it something unusual happening here? What is unusual? हांगा एक ओचोऱ्या कशी घडटा, कितें कितें आसा, वेगळेंच कितें आसा. Listen. In some countries, it is very, very common for the mountains to be on fire. Especially in Australia and in US, there are thousands and thousands of hectares that are on fire because of the heat. थोड्या गांवांनी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया आनी युएसाक ब्रदर म्हणटा अशें आसात दोंगरांचेर आपुणूच उजो पेट्टा. कितलेशेच जागे कितलेशेच किलोमीटर भर उजो पेट्टा दोंगरांचेर, कित्याक ती हीट तिजोर इतली आसा, गरमी इतली आसा. So in the desert, it is very common for the bush to catch fire. तर अरण्यान अशें जावं शकता, एक झिलकूट आसा त्या झिलकुटाक उजो पेटो शकता. So Moses has seen bush getting into fire. तो मोजेसान पळयला की आख्खें झिलकूट पेट्टा तें उजो. But what is unusual is the bush is on fire, but the bush is not getting consumed. The bush is as it is, and the fire is going on burning, but nothing happening to the bush. पूण हांगासर वेगळेंच कितें आसा. हांगासर त्या झिलकुटाक उजो आसा पूण तें झिलकूट जळोन वचोना. तें झिलकूट तशेंच आसा, तें झाड तशेंच आसा, फक्त उजो दिसता तेचोर आसा पळय तो. And when the Lord saw, verse number 4, and when the Lord saw, verse number 3, and Moses said, who is he talking to? मोइसेसान म्हणलें, Moses is talking to whom? to himself. To the flock. No. Are you talking to yourself anytime? मोइसेसान म्हणलें, आतां कोणाक म्हणलें ताणें? मेंढरांक म्हणलें काय? मेंढरांक ताणें पयस थंयसर दवरलेलीं. मोइसेसान म्हणलें. Hello, do you talk to yourself? आमी आमकांच आमचेच लागीं उलयता केन्ना? आतांय उलयतात. Might be you're not opening your mouth, but as we are preaching, your mind is talking to you. आतां पासून तूं तोंड उक्तें करिना, पूण तुज्या मनान कितें तरी आसा, चिंतना चलतात आनी तें चिंतनांतल्यान तूं उलयताय तुजेच लागीं. Might be your mind is saying, last week when he came, he gave the lunch at 2:45. Today he gave the lunch at 2 o'clock. Might be today we'll be going home early. मोहनान घडीक चिंता आसतलें, आदले सुमानान आयला तेन्ना आमी कितल्यांक 3 जेवल्या, हे फावटी 2 जेवल्या, बेगी सोडटा काय आमकां, अशें मनान चिंतना येतात आसतलीं. Because your mind is talking to you. Is your mind talking to you? Somebody might be saying, see, today he did not come combing his hair. See, now she's looking at my hair. You see, it doesn't take much time to talk. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We talk to ourselves. Now, Moses is talking to himself and he's saying, I will turn aside. I will Turn aside. turn aside means this is my business for 40 years. But what I see over here is a burning bush that is not getting consumed, something unusual. I will leave this 40 years business for a moment and turn aside and go in that direction. मोइसेस अशें म्हणटा की मोइसेसान म्हणलें, हे कसलें अजाप काय. तर तो कितें म्हणूंक सांगता, कितें सांगूंक सोदता, 40 वर्सां आतां हांव हें काम करतालो, हांव तें मेंढरांक राखतालो, पूण आतां हांगासर कितें तरी वेगळेंच जाता. हें झिलकूट उजो आसा ताका, पूण तें पेटोवन लासोन वचोना. आतां हांव हें सोडटलो काम आनी ताका पळयतलो आनी ते नदरेन आतां फुडें वेतलो. And see this great sight. Say that great sight. Great sight. Say that again. Great sight. Say that again. Great sight. Now tell me, when you have come for a service like this, okay, have you seen great sight? Yes. Today, for example, this brother said his ribs are cut and for 10 months he was in the hospital and he had pain and that's why he had put that belt. Okay, and I said, you know, now when the worship is over, we will not pray, everything will be over.
Now we saw a great sight. What is the great sight? We did not see the Holy Ghost, we did not see Jesus, we did not see the Abba Father, but we saw the works of the Holy Ghost right before our eyes. Praise God. Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 We saw the great sight of so many people free from fear, free from worry. And one lady came and said, I had a big lump on my, on the side of my waist. And she said, when the worship was going on, the lump just disappeared. Now, this is a great sight. तर हांगासर तोय म्हणटा आपणे कितें तरी पळयलां अजापाचें पळयलां आयज आमी हांगासर अजापां पळयलां जेवणा आदीं एकलो भाव आमचो हांगासर आसलो स्टेजीर ताणें आमकां सांगलां की कशें ताका 10 म्हयने तो हॉस्पिटलान आसलो ताका ऑपरेशन केल्लें ताचे बोरी कातरलेल्यो बोरी भितर मांतेर जाल्ली आनी ते व्हांवताले आनी हांगासर तो बेल्ट घालून आयल्लो पूण ब्रावन सांगलें आमी ताचे खातीर मागणें करचें ना आमी देवाची भोजवण करतले हांव ते गायन ब्रदरान घालें आनी ते गायनांतल्यान देवाची भोजवण चलताली आनी ते भोजवण जातोच ताणें आपलो बेल्ट काडलो आनी जायनासलें हात वयर काडून बँड करून ताणें आमकां करून दाखयलें तशें आमी पळयलां कितले जाणांक भिरांतींतली सुटका मेवल्या कितले जाणांक खोती दुखीनी चेपलेलीं आसली पळय तांकां भिरांती विणे खोती विणे ती आपूण घरा सुटका जावन वेतात अशें म्हणटा तर ही जावन आसा अजापां आमकां जेजू दिसोंक ना पवित्र आत्मो दिसोंक ना पूण ताची व्हडती कामां आमी हांगासर पळयल्यान आनी ताचे वरवींच देव हांगा हाजीर आसा म्हूण आमकां गमोन येता हालेलुया Leanne, a few days back, you were in your house and your auntie, who had a short leg, okay, she helped you to pray for your auntie's short leg, and you saw with your own eyes when you laid hands on your auntie's leg, the leg began to grow. You saw it. What is that? Great sight. Now, in our life, we see great sight. This baby has never prayed over anybody. ही आमची भयण हांगासर आसा तिची एक आंटी मावशी एक आसा ती आसली तिका एक पांय मातसो मोटवो आसलो आनी सिस्टर जॉसलिनान तिका No, not Sister Jocelyn. She taught the other girl. सिस्टर जॉसलिनान ताका शिकयलें कशें मागणें करचें तें आनी ते आंटीच्या पांयार ताणें आपलो हात दवरून मागणें केलें आनी ताचे वरवीं तो पांय जो मोटको आसलो तो वाडलो आपल्या दोळ्या मुखार तिणें पळयलें ना ही जावन आसा व्हडली ओचोऱ्या ताणें केन्नाच करूं नासलें आदीं पूण आतां शिकल्या उपरांत मागणें करतो तिचो पांय Many people see the great sight खूब जाणां आमी देवाची ओचोऱ्या पळयता and begin to wonder, how is this happening? आनी आमच्या मनान अशें कल्पना येता ते कशें जाता काय कशें घडटा काय And they keep clapping their hands. त्या वेळार आमी उर्बेन ताळयो पेट्टा They keep praising God. देवाक वखाणटा स्तुती करता But the moment they cross that door, पूण भायर forget. सरल्या उपरांत ह्या जाग्यांतल्यान भायर सरल्या उपरांत they forget ते the burning bush ते that they सगळे witnessed. सगळे जे ताणी पळयल्ले ती अजापां पळयल्ले ती सगळे विसरतात आनी आपलीच चिंतनाचो भायर घेवन Do you प्रत्येक घरा know? Do you वतात. know? God again and again shows us His great sight, देव आमकां परत परत व्हडली व्हडली विजमितां दाखयत आसता and He wants to see what is going to be your response. आनी ह्या व्हडल्या विजमितांक आमचो जाबाब कितें गाय आमची वागणूक कशी कितें गाय तो And the पळोवंक moment शकता. you turn aside in a different direction and you don't turn in the direction where you saw the great sight, you lost what God wanted to give you. देव आमकां कितें ताणें तयार करून दवरलेलें आसा आमकां बरेंपण दवरलेलें आसा जेन्ना आमची नदर आमी देवाच्या ओचोऱ्या वयल्यान सायडीक काडटा तें विसरता तें पाटी घालता तेन्ना आमकां कितें मेळोंक जाय तें सांडलें तें आमकां आनी मेळोना Because Moses, when he saw something unusual, uncommon, he began to go to seek, why is this bush not getting burned? In the same way, when a person sees
God's signs and wonders, he begins to search and research and search. Why are these signs and wonders happening only through her? Why it can't happen through my hand too? That's good. तर जे भाशेन मोइसेस गेलो तिचोर पळोवपाक ते आकटे आसा ते बिलकूट तिचोर पेट्टा पूण ते कित्याक लासोन काबार जायना कित्याक गाय कितें आसा थंय कोणा वरवीं तें जाता कशें जाता ते पद्दत चिंतून गेलो तातूनच भितर गुल्ल जालो देखून ताका देवाचो ताळो आयकूंक आयलो पूण जी आमी तर थंय वचोना आमकां आमच्या जिवितान वचोना जालें जाल्यार ताच्या वरवीं जातात म्हज्या वरवीं कित्याक जावंक शकनात ताच्या जिवितान कितें आसा तो कितें करता ताका कोण शिकयता कितें तो शिकता तें तर आमी करिना जाल्यार आमी पयस उरता आमकां आमच्या जिवितान तसल्यो ओचोऱ्या घडण्यो जाल्ल्यो आमकां दिसना. Sumitra, did you ever, because when you got the news that you got cancer, and then came a day when you heard something on the YouTube, the sower and the seed, you'll have to turn the light first, otherwise it won't come. Hallelujah. 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 You He heard the amchi sower and the boin seed, asa. right? When you heard the sower and the seed, you heard and saw the burning bush for the first time. And then you began to seek more and more in that seed, sower and the seed, and you began to get more and more of the understanding, and you did not even know what had come to kill you. You ended up killing cancer. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And I still remember in one of the Melbourne teaching, you came and testified and you said, at that time the report had not come, okay, you came and testified and you said, by the wounds of Jesus I am healed, I believe by faith. And then I said, okay, let me pray for you. And you said, why do you need to pray when I believe that I am already healed? Praise God. Hallelujah. 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 At that time the process was not complete, but you did not want me to pray because you believed that you are already healed. Yes. And now when you believed you are already healed, you take the appointment in the morning in the hospital and then go and sit there and tell the doctor, I am not in a hurry, take all the patients, I will wait, I can wait. And you actually went to get more patients there and preach to them how to kill cancer using the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank And when you. you went there and you began to minister one after another, they asked your number and you gave them your number. And then you saw the first patient got healed. You saw the second got healed. You saw the third got healed. You saw the fourth got healed. You said, oh my God, I found the burning bush myself and now I have learned to kill cancer and now I can go around telling everybody how to kill cancer. Praise God. Praise God. ही आमची भयण जी आसा ती म्हणटा थोडे म्हयने फाटी तिका अशी खबर आयली की तिका कॅन्सर जाल्लो आसा म्हणून. And त्या your cancer was weak or very, very strong? It was an aggressive cancer. So you had how many months to live? Uncertain. Anytime poke. तो And कॅन्सर after that they would put RIP, written if possible. तो कॅन्सर असो And she आसलो. said, cancer, I got news for you. I put on you RIP, written if possible. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. तो कॅन्सर असो असलो की वेगी सारको सगळ्या भागांनी वेता पळय तसो केन्ना कितले म्हयने तिका मेवत जियोवपाक ते पासून खबर नासता. केन्ना दोतोर सांगता न्ही 2 म्हयने आसा 3 म्हयने ते पासून सांगूंक नासले. आनी अशी तिची परिस्थिती आसतना म्हणटा तिणे फक्त त्या कॅन्सराचेर जैत आपण व्हरतलीच ताका मारून उडयतलीच असो निर्णय केलो आपल्या मनान आनी कॅन्सराक भियोंक ना पूण तिणे देवाच्या उतरान ताचो नाश केलो. भावाशी जेन्ना ती आयली तेन्ना भाव म्हणलो आतां आपूण तुजे खातीर मागणें करता. ते म्हणलें ना, जेजूच्या रोगतान हांव बरी आसा, जेजूच्या रोगतान म्हाका पेकोवणी मेवली, तूं आनी कित्याक आपल्या खातीर मागणें करताय? कित्याक हांवें मानून घेतला की आपूण बरी आसा म्हणून. अशें करून ती मागीर हॉस्पिटलान एक दीस चॅकअपाक गेल्ली तेन्ना डॉक्टराक तिणें सांगलें आपणा आदी कोण
दुसऱ्यांक धाड तूं सगल्यांक पयलीं वचून आपण बसता आनी जेन्ना लोक येतालो तिचो तेन्ना ती तांकां शिकयताली कशें तुमच्यान तुज्या कॅन्सराचे पिडेक तुमच्यान नास करूं येता काबार करूं येता पळय ते अशें करून एकल्याक दुसऱ्याक तिसऱ्याक शिकयता मागीर लोक नंबर घेवंक लागलो तिचो तुजो फोन नंबर मातसो दी आनी फोना वयल्यान ती तांकां शिकोवंक लागली कशें तुज्यान कॅन्सराचे पिडेक काबार करूं येता पळय ती आतां तुय तीच बरी न्हय पूण तिणें पळय सगल्यांक शिकोवन दिल्या ती तांकांय पेकोणी फावो जाल्या आनी कॅन्सराचे पिडेक तिणें काबार केला ते भाव म्हणटा आमी जेन्ना खुर्साचेर फोणाशी घालता RIP म्हणजे जालो सोंपलो ताका शांती मेळोनी म्हणून तिणें आतां कॅन्सराक सांगलां तुका तें आपूण घालता तुज्या फोणाचेर आपूण तें उतरां घालता आनी तुका काबार करता आनी म्हाका जैत मेवलें म्हाका जेजून नवें जिवीत दिलें म्हणून हालेलुया 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 Cancer killer. You are also a killer. I said, you are also a killer. And there are thousands and thousands of women who are in the queue whose future is going to change because you are a killer. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If I had not seen a burning bush in my life and I had not killed depression and all those things that I had gone through, I wouldn't have been standing here and preaching the word with demonstrative power. God trained me, prepared me through His word to be a killer. And how does that happen? Look at that verse number 4. When the Lord saw, do you know what you do sitting here? The Lord has His eyes fixed on you. He is looking at you. Might be you are saying nobody is looking at me. No, God is looking at you and is listening what's happening in your mind. And you are saying, Lord, I'm ready. I'm ready to leave everything but make you the top priority of my life. I want you, Lord. And that's what He did. When the Lord saw that, He turned aside to see. God is looking for those people who are willing to turn aside from their problem and turn to God and say, Lord, I seek you with all my heart. Praise you, Jesus. ये बजा रे, Hallelujah. बजा बजा बजा, Hallelujah. ये बजा बजा बजा, ये बजा बजा, ये जोर से बजा भाई, बजा बजा, Hallelujah. शैतान का बैंड बज गया. Hallelujah. 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 Next time when you'll come, please buy some whistles, ladies, and come. Praise God. Even when you're blowing your trumpet, no, that is also praise. And in that praise also band bajta hai. भाव म्हणटा आपल्या जिवितान आपणाक खूप त्रास जालो ताका डिप्रेशनान मनाच्या चिंतनाच्या भारान तो चेपलोलो आनी कितलीं वर्सां आपूण तातूनच आसलो पूण तांतल्यान भायर सरल्या उपरांत देवान आपणाक आदार दिलो भायर सरपाक आनी आयज दुसऱ्यांक हांव आदार दिवंक पावता तर आमी सगळे जावन आसा तसलेच उजो पेट्टा तसली आकटी जिलकुटाक उजो पेटल्यान पळय ती जेन्ना आमकां तिचो देवाचो ताळो आयकूंक येता तेन्ना तांतल्यान आमकां सुटका मेवता आनी दुसऱ्यांकूय सोडोवपाक आमी आकटी जाता. When the Lord saw that he turned aside to see, God called unto Moses. When the Lord sees you that you turn aside from everything and turn to God and you're seeking from the burning bush the word of God, God calls you by name and says, you are the one I'm looking for. I come to me and I will make you fishers of men. Praise God. Hallelujah. 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 चलो ये लोगों को So कितना तकलीफ होता रहेगा ना सिटी बजाने नहीं आते. But from inside you are also getting ना. So buy one plastic one. And when you come, prrr, prrr, and every time you do prrr, prrr, and the problem is barking at you, you look at the problem and start whistling. And tell that problem, I'm going to kill you anyway. praise God. Hallelujah. And I'm blowing my horn, my trumpet, the battle has begun. Amen. Amen. I like one wife looking at me and doing. You know what she's saying? I agree with what you say.
I'm going to be a killer. I am called by God to be a killer. Praise God. चौथे वळीन आमी When I'm looking around, no, I'm looking around who is responding and who is. Hallelujah. Is God looking at your response? Yes. And you are saying, God, call me, call me, call me. Why? To sit on an aram chair? And in Goa, there are too many chairs like that. मोइसेस ते पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी जिलकुटा मदें रावून म्हणलें It's not that God called Moses. म्हणलें मोइसेस मोइसेस मोइसेसान जाप दिली हो पळय No, here it is. God saw that he turned aside to see. The moment he turned aside to see, the moment he began to seek the Lord, the kingdom and his righteousness, God called him and said, everything else will be added unto you. Praise God, hallelujah, hallelujah. Now why everything else will be added unto you? Why did Moses kill an Egyptian? He killed an Egyptian because an Egyptian was tormenting a Hebrew, and Moses discovered that he's not an Egyptian, he is a Hebrew. He wanted to save his people, but the method he used was his own, and that's why he ended up into a murderer. Now God is saying, I saw you seeking me, I'm going to take you into the same battle, the same passion, the same desire, but this time it's not going to be your ways, but my ways. You ran from Pharaoh, now that you heard my voice, I'll send you back to Pharaoh, and Pharaoh will not be able to touch you. Praise God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. मोइसेसान त्या इजिप्तकाराक कित्याक जिवेशी मारलेलो कित्याक तो इस्रायल भावाक त्रास करतालो मोइसेस आपल्या इस्रायल परजेक साल्वार करूंक सोदतालो पूण ताणें जो उपाय वापरलो तो सारको नाशिल्लो ताणें ताका जितोच मारलो म्हणून तो एक खुणी कसो जालो पूण आतां देव ताका तेन्ना ताणें जिलकूट उलपताले पळय थिचो ताणें आपली नदर थंय पळय वेली तेन्ना देवान ताका पळयलो ताणें आपलें काम सोडून तो थिचो देवाचो दूत आसा थंय कितें तरी पेट्टा तें पळोवपाक ताणें आपली नजर फिरायली ती पळोवन देवान ताका उलो मारलो आनी ताका सांगलो आपूण तुका परत त्याच जाग्यार इजिप्ताच्या गांवांत तुका व्हरतलो तुज्या परजेक साल्वार करपाक तुका व्हरतलो पूण आतां तुजे उपाय वापरचो नाय तूं हांव सांगता ते वाटेंतल्यान तूं व्हरतलोय आनी फारावाशी परत तुका आपूण व्हरता पूण हे फावटी फाराव तुका कांयच करूंक शकचो ना ताज्या आख्खे परजेक तूं फारावाच्या हातांतलो सुटका दिवन भायर काडटलोय Hallelujah. Hallelujah. Now tell me, how many of us, including me, who is a prince in Egypt, who is called the son of Pharaoh's daughter, having this title, having this inheritance, would now say, I am not the son of Pharaoh's daughter, I am not an Egyptian, but I am a Hebrew. And the moment he says I am a Hebrew, then the next moment he is no longer having the title of a prince of Egypt, but his title is he is a slave of the Egyptian. How many of us would take this option? आता एक प्रश्न भाव म्हणटा आमकां घालता मोइसेसाच्या जिवितान पळयत जाल्यार मोइसेस वाडलेलो पालासीन ताका आतां फारावाच्या भयणीचो पूत कसो तो वाडलेलो थंयसर पूण जेन्ना तो म्हणटलो सांगता की आपूण इजिप्तकार न्हय आपूण इस्रायल प्रजेचो तेन्ना तो आतां राजा आनी उरोना कुंवर उरोना पूण तो एक गुलाम कसो जाता कितलीं जाणां आमी असले आमचे व्हडपड सोडून गुलामाचे जिवीत आपणायतले आसल्या काय आमी मोइसेसाच्या जाग्यार आसल्या जाल्यार आमी असले निर्णय घेवन असलो थाराव घेतले आसल्या He is ready to let go of the palace. पूण मोइसेस
आपल्या पोरचीक गुलामांतली सुटोवपा खातीर तो तयार आसा आपलें व्हडपण सोडून When he दिवपाक. sees his own family, his household, his community has slaves, he says, how can I stay in the palace when I can see my brother and my sister a slave? He is ready to go and help them to come out of this slavery. He has a desire to set them free, but he doesn't know how. मोइसेसाक आतां भितरल्यान कितें तरी जाता, आपूण त्याच लोकां मदलो, आपूण एक गुलामूच आसलो फक्त हांव आतां राजाच्या महालान रावता म्हणटा, पालासीन रावता म्हण म्हाका आतां व्हडपण दिल्लें आसा, पूण म्हजो भाव म्हजी भयण तिचो तळमळटात, कशें म्हज्यान अशें सुसेगाद हांगा बसूं येता, म्हाका कितें तरी करूंक जाय. म्हणून तो आपलें सगलें व्हडपण सोडून दिवंक तयार आसा आनी तांचे सोदीक वचूंक तांकां गुलामांतली सुटोवपाक तो तयार जाता. My question to you is, when you look at Moses' decision, does it look like Moses was a self-centered man or totally a selfless man? सेल्फलेस. जेन्ना आमी मोइसेसाचो निर्णय पळयता तेन्ना तो कसलो आपस्वार्थी काय दुसऱ्या खातीर जिवोवपी असलो मनीस आमकां दिसता. दुसऱ्या खातीर Now जिवोवपी. you ask yourself, what kind of a person are you? Are you all the time selfish or selfless? You are thinking about your comfort, you are thinking about your profit, you are thinking about your title, you are thinking about your fame, you are thinking about all those motives, or you are saying, Lord, I am Mr. Nobody, but I want these simple people who are lost to be saved, and I am ready to go to any extent you send me. I will not say no to you. तर हो When प्रश्न God आमकां- sees a heart condition like that, He calls you out of your burning bush and says, come, I have called you, I have chosen you, because God can never choose a self-centered person, because self-centered person is the nature of Satan. Self-preserving person is a nature of Satan. Self-giving person is a nature of God. And God sees Moses' heart and says, Moses, 40 years I've trained you in the desert. Now I'm going to send you back to Pharaoh. And when Moses heard the voice of God, he was ready to execute all that God told him. In the same way, my friend, when you check your heart and get your heart to become selfless, God-centered, other-centered, God will not only call you, you will hear His voice, and God will give you exact instruction what to do, where to go, every instruction. And when you follow His instruction, your life can never ever be normal. It will be always supernatural. No matter how deep beneath you are, the anointing of God, the calling of God, the power of God will lift you right from the bottom and take you to great height. But what is necessary? You hearing the voice of the Lord. आमच्या जिवितांत होच प्रश्न आमकां आसा. आमी आमच्याच जाग्यार बसूंक सोदता काय, आमच्याच घरान, आमच्याच घराब्यान, की दुसऱ्या खातीर आमचें जिवीत झरोवपाक आमी तयार आसा. आमकां जी इल्ली शिकवण मेवल्या ती दुसऱ्यांक वचून दिवपाक, तांच्या जिवितांतले त्रास इल्ले उणें करपाक, देवाच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करपाक आमी तयार आसा, की आपस्वार्थान भरलेले देंवचाराचें जिवीत कशें जिवोवपाक आमी जिवंक सोदता. हो प्रश्ना प्रमाणे आमी निर्णय घेतल्या. मोइसेसान तर त्या आपल्या इस्रायल प्रजेक सोडोवपाक प्रयत्न केलो, कित्याक ताका काळीज आसले देवा सारके, दुसऱ्या खातीर वावुरपाक, दुसऱ्या खातीर आपलें जिवीत झरोवपाक. आनी जरी तर आमी तसलो निर्णय घेता जाल्यार आमचें जिवीत आतां आसा तशें आसचेंच ना.
खंयी आमची परिस्थिती आसूं, कितले खोल कोणान आमी आसूं, आमकां देव उखलतलो, उबारतलो आनी आपल्या राज्यांत वावुरपाक आमकां सोयेक दितलो. खंयी वचूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, एक एक पावल देव आमकां दाखयतलो. कित्याक ताका आतां गमून येता की आमी आमची नदर देवाचेर दवरल्या, आमचें जिवीत, आमचें काळीज देवा सारकें केलां आनी दुसऱ्यां खातीर जियोवपाक, दुसऱ्यां खातीर वावुरपाक आमकां उर्बा इत्सा आसा म्हणून. तर ताच्या प्रमाणे देव आमकां फुडें व्हरतलो. आमचें जिवीत खरेंच वेगळेंच जातलें आनी वयल्या वयल्या पावण्यार देव आमकां पावयतलो. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's go to 1 Kings 19 verse 4. Did you understand about Moses? Yes. If you turn aside, now what did she say? I got the CD sower and the seed. How long were you listening to the CD? Did you hear that? She was listening to the CD 8 to 10 hours. She was not praying. You know what many people do is, they keep praying, but they do not know anything of the word. Jesus never told his disciples, go around and pray for the sick. No, he did not say that. He said, go around and preach the gospel of the kingdom of God. It is by the preaching of the gospel that faith comes. And when faith comes, you open your mouth and speak your faith. That is called as prayer. And now faith plus prayer will work miracles in your life. But prayer without faith will not work. तर ही आमची भयण जेन्ना तिका खबर मेवली तिका कॅन्सर आसा म्हणून तिने एक ती सीडी देवाच्या उतराची आसा, वोंप्याची सीडी सोवर अँड द सीड म्हणून, म्हणजे बी घालतात ते वोंप्याचें बी, ताचेर ती आयकताली 8 ते 9 10 वरां तीच सीडी परत परत आयकताली. ते आयकून देवाचें उतर आयकून आनी आयकून तिचे भितर भावार्थ वाडलो आनी ह्या भावार्थान भरून ती आतां शक्तिवंत जाली त्या कॅन्सराचो नाश आपूण करतली म्हणून. आनी तो निर्णय घेवन ती आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. मागणें करूंक बसोंक ना ती, कित्याक भावार्था वरवीं तिचे उतरां जेजून शिकयल्या तीच उतरां ती म्हणूंक लागली. देवाचें उतर म्हळ्यार जेजूच आनी हाचे वरवीं पेकोणी भितर सरून तिणें आयज आपल्या प्रश्नाचेर, आपल्या दुयेसाचेर तिणें जैत व्हेल्लें आसा. Hallelujah. हालेलुया. This is the story of a man called Elijah. Hallelujah. हालेलुया. Elijah could face the prophets of Baal. 1 Kings 19 verse number 4. Okay, let's start with verse number 1. And Ahab told Jezebel. Now Jezebel is the wife of Ahab. She is a worshipper of Baal, the god Baal. And Elijah has killed all the prophets of Baal when he called fire from heaven. And after killing all the prophets, King Ahab went and told his wife Jezebel, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with all how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. So Jezebel sent a word to Elijah and said, just as you killed the prophets, by tomorrow I will kill you. राजांच्या पयल्या पुस्तकार 19 पयली वळीन तर आमी वाचता. एलिजान केल्लें ते सगळें आमी कशे भाशेन ताणें सगळ्या प्रवाद्यांक तोरसादीन मारले ते आहाबान जेझेबेलाक सांगलें. तेन्ना जेझेबेलान एलिजाशी एका संदेशकाराक अशें सांगून धाडलो, फाल्यां ह्याच वेळार तुवें जिवीत तांचे मदले एकल्याच्या जिविता सारकें हांव करून सोडिना जायन जाल्यार हेंच आनी त्या वन चड देवानी म्हाका करचें.
तर जेझेबेल म्हणटात ती आहाब राजाची पोतीन आनी ती बाल म्हणटात त्या देवाक ती मान दिताली, खऱ्या देवाक न्हय, दुसरो कुड्डो देव. आनी एलिजान त्या सगळ्या बालाच्या यादनिकांक ते वर्शीप कोत्ताले तितल्यांकूय मारून उडयल्ले. आतां ही जेझेबेल राणयेक खूब राग आयलो आनी तिणें एलिजाक एक संदेश धाडलो, जे भाशेन तुवें आपल्या मनशांक मारल्याय, बालाच्या सगळ्या प्रॉफिटांक मारलाय, तशेंच हांव ह्याच वेळार तुजोय नाश करतलो आनी तुकाय मारून उडयतली म्हणून. Now listen what happened. And when he saw that, when Elijah saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he, Elijah, a man of great faith, Elijah, requested for himself that he might die. Can you believe Elijah praying to God for suicide? Can you believe that? That he might die, and said, "It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." तिसरी ओळ अशें म्हणटा, ते जेझेबेलान ताका धमकी दिल्या उपरांत तो भियेलो. धमकी दिल्या उपरांत तो भियेलो आनी आपलो जीव राखूंक पळून गेलो. जुदाच्या बिरशेबा नगरांत तो पावलो आनी थंय ताणें आपल्या चाकराक दवरलो. उपरांत तो ओरोण्यांतल्या एका दिसाची वाट चल्लो आनी येवन एका झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशोवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड, म्हज्या पुर्वजां परस हांव ओदीक बरो न्हय. तर तो आतां देवा लागीं मागता, आपणाचेर मरण धाड, अपघात कसो करूंक, आपलोच जीव तो दिवंक सोदता. तो ताका आतां भिरांत इतली आयल्या, देवाचो मनीस खरो तो, पूण आतां इतलो भियेल्लो आसा की देवा लागीं मागता आपणाचेर मरण धाड म्हणून. When Jezebel gives him a word that she is going to kill him, Elijah receives that word and gets into fear. जेन्ना राणयेन ताका संदेश धाडलो की हांव तुका आतां जितेच मारतली म्हणून, तेन्ना तें उतर तो घेता आनी भिरांतीन भरता. And there, verse 9, and he came there unto the cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, "What does you here, Elijah? What are you doing here?" And he said, "I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy own altars, and slain thy prophets by the sword. And I, even I only am left, and they seek my life to take it away." And he said, "Go forth and stand upon the mountain before the Lord." And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and brake in pieces the rock before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What do you hear, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when you come, anoint Hazael to be king over Syria. Praise God. नवे वळीन अशें मेवता, थंय तो एके धोलीशी आयलो आनी ते धोलींत ताणें रात सारली. उपरांत सर्वेस्पराचें उतर ताका अशें आयलें,
एलिजा तूं हांगासर कितें करताय? ताणें म्हणलें, दोलबराच्या सर्वेस्परा मान राखचे उर्बेन हांव बोल्लां, कित्याक इस्रायलाच्या पुता धुवांनी तुजो करार सोडून दिलो, तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादीन जिवेशी मारले. एकलोच जिवो उरला तो हांव, आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. तेन्ना ताका अशें म्हणलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव, कित्याक सर्वेस्पर ते वाटेन वेचो आसा. आतां एक कडक आनी खोर वारें मारलें, की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटले आनी खोडपाचो चुरो जालो, पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं, पूण सर्वेस्पर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोण शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतूच एलिजा नेस्पा आवरणान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयल्लो एक ताळो ताका आयकूंक आयलो, एलिजा तूं हांगा कितें करताय? ताणें जबाब दिलो, दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेन हांव बोल्लां, कित्याक इस्रायलाच्या पुता धुवांनी तुजो करार सोडून दिलो, तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादीन जिवेशी मारले. एकलोच जिवो उरला तो हांव, आनी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. सर्वेस्परान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन परतून दामास्काच्या ओरोण्यांत वच. थंय पावतूच हाजेलाक सिरियेचो राजा माक जेहूक Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So Elijah is at rest or restless? तर एलिजा कसो आसा आतां? भिरांतीन आसा की शांत आसा? भिरांतीन आसा. He is totally restless, total with fear, and he is praying to God to kill him. तो आतां इतलो भिरांतीन बोल्ला आनी ताचें मन शांत कशें आसा, आनी देवा लागीं मागता आपणाचेर मरण धाड म्हणून. And he is standing at the mouth of the cave. आनी दोलीच्या तोंडार तो उबो रावला. And there's an earthquake. आनी थंयसर एक भुंयकांप जाता. There is fire. उजो येता तो ताका दिसता. There's a great and strong wind. आनी मोड कशें वारें मारता. But the Lord is not in any of those. पूण ह्या सगल्यांत सर्वेस्पर देव ना. And in the midst of all that, आनी ते सगळे जाता आसतना suddenly, आवचितूच Elijah hears a Eli- small, still voice. एलिजाक एक मोण आवाज येता. लो शांत आवाज कसो वाऱ्याचो येता. How many of us, including me, want to hear the voice of God? कितले जाणांक आमकां देवाचो ताळो आयकूंक जाय? Everybody. सगल्यांक आमकां देवाचो ताळो जाय. Hallelujah. हालेलुया. But when he is in that restlessness, will he be able to hear the voice of God? पूण जेन्ना तो तसो शांतीन बसलेलो आसा ताका देवाचो ताळो आयकूंक येतलो काय? ना. So when does a person begin to hear the voice of God? तर देवाचो ताळो आमकां आयकूंक केन्ना मेळटलो? And that is what St. Paul is giving us an answer. When will you learn to hear the voice of God? It is in 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 11. बागीवन पावलू आमकां हाची खबर सांगता केन्ना आमकां देवाचो ताळो आयकूंक येतलो पळय तो. And that you study to be quiet, आनी आमी शिकूंक गरज शांत रावपाक. you study to be quiet, आमी शिकताव शांत रावपाक. in our life. When we are worried, are we quiet or we are at unrest? जेन्ना आमी खोंतीन भरल्याव तेन्ना आमी शांत आसताव काय? Or is our mind confused and running in all direction? आमचें मन इतलें घुस्पल्लें आसा आनी सगळे वाटेची चिंतना, सगळे तरेची चिंतना आमच्या मनान घुस्पता. Is our mind traveling at a high speed or very, very calm at rest? आमचें मन इतले वेगी धांवता, चिंतनाचो भार एकार एक चिंतना येतात त्या So the वेळार. word says you study to be quiet and to do your own business.
तर भाग्यवन पावलो आमकां सांगता आमी शिकूंक जाय शांत रावपाक आनी आमच्याच कामाचेर आमचें मन थिरावपाक. Most of the time, do we want to do our business or we want to interfere in other people's business? So What it's is he doing? चडशे Where is he going? आमचें मन What आमचें is the, what are his projects? We want to interfere with other people's business, and God says, mind your own business. देव सांगता And तुझे study तुझ्या to be कामाचेर तूं तुजें calm. मन Study तुजें- to be still. But many a times, what business we are in? She said this, hello, shisha dish, and then that dish, and then the dish, and then dish. Now your mind is full of what? Dish. So whose voice are you hearing? Dish. लोकांनी कितें म्हणलां आनी अशें म्हणलें ताणें तशें म्हणलें ताणें अशें केलें ताचेरूच आमचें मन गळटा. पूण भाग्यवन पावलो आमकां ते सोलनिकाराच्या चिटीन अशें सांगता की शिकात शांत रावपाक. तुजेच कामाचेर तुजें मन थाराय. लोक कितें करता लोक कितें म्हणटा ताचेर तुजें लक्ष दवरिनाका म्हणून. भांगार पळयलें भांगार नवे आसा कानान भांगार. लास्ट टाइम घालून घातले आज नवे भांगार घालायला. दिश पडटा भांगार. We men always want to see who is wearing which gold. Who is doing what? सबका recording रखा है hard disk में. And when God is talking, hard disk is full. आमचें मन लोक कितें म्हणटा लोक कितें करता Where are you ताणें going कितें tonight? घाला तांतून आसता आनी जेन्ना देव आमचे लागीं उलयता तेन्ना आमचें मन भरलेलें आसता. देवाच्या ताळ्याक सुवात पासून ना भितर सरपाक इतलें आमचें मन भरलेलें आसा. Where are you going tonight? The Bible is saying, mind your own business. If you want to hear the voice of God, don't fill your hard disk with garbage. आमचें मन आमकां तो देवाचो ताळो आयकूंक जाय जाल्यार आमच्या मनान नाका जाल्ली चिंतना लोकांच्यो खोती लोकांच्यो गजालींनी भरपाची गरज ना. तुजें कामाचेर तुजें मन थाराय आनी शांत राव. शांत रावपाक शीक म्हणटा तेन्नाच तुका देवाचो ताळो It आयकूंक is येतलो. in the calm spirit that Elijah heard the voice of God. शांतपणीच्या आत्म्यान एलायजाक देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. We need to practice to be quiet. We need to practice to be calm. We need to practice and practice and practice. And the more and more you are at rest in the Lord, you will hear the voice of God. जितली आमी प्रयत्न करता शांत रावपाक ओके रावपाक तितले आमकां देवाची आसणी आमचे भितर भोगूंक मेवतले आनी देवाचो ताळो आयकपाक आमकां मेळटलो. Have you ever heard read the Bible every day? आयकलां तुमी अशें म्हणलेलें आसा की पवित्र Read the पुस्तक Bible every day. पवित्र पुस्तक सद्दां वाचात म्हणल्यार तें आयकलां आसतलें तुमी. Do you need to read the Bible every day or do you need to study the Bible every day? फक्त पवित्र पुस्तक वाचपाची Thank गरज God. आसा Thank God. People have changed now. की शिकपाची गरज आसा. पवित्र पुस्तकांतले उतरां शिकपाची गरज आसा. And I'm so thankful to God that I've been coming to Goa for a long time. And many people said, brother, what we had learned for years came handy in times of COVID pandemic, that we saw people all around panicking and we were making the COVID panic when it came anywhere close to us. Praise God. Hallelujah. 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 Huh? We had a calm spirit. We had a calm spirit in on my mobile. I don't get any jokes or anything, okay, on my WhatsApp. So somebody sent me some COVID statistics. And I called that person and I said, when did you change the kingdom? So the person said, what do you mean? When did I change the kingdom? I said, you just send me the news from the devil's kingdom. So he said, what do you mean? I just sent you the news. I said, you send me the news of the world. I send you the news every day called the word of God. When did you change the kingdom? From that day, he never sent me again.
There are many people who forward messages of fear to people. You are a messenger of the devil. Let me say that again. You are a messenger of the devil. कोविडाच्या If you are a messenger of God, then you send the messages that will encourage people, build up people's faith, not tear them down. Praise God, hallelujah. कोविडाच्या काळार खूप लोक भिरांतीन बोललोलो कितें भायर अहो, सरपाक साहेब. कितेंच करपाक खूप लोक भियेल्लो साहेब, पूण थोडी जी आमी देवाच्या उतरान थीर आसल्या ती आमकां कितेंच जालें जाल्यार पासून भिरांत दिसूंक ना. देव आसा आमचे बरोबर. देव जेजूच्या रोगतान आनी आमकां आमच्या कुटुंबाक धुवन काडले आनी कांयच आमकां वायट जावचें ना अशें आमचें मन थारायिल्लें आसलें. तर जी शिकोवण आमी इतलीं वर्सां ब्रदरा लागच्यान घेताल्या ती शिकोवण आतां ह्या कठीण काळार आमकां उपयोगाक पडली. मराठी भाव म्हणटा की नको. एकले कोण तरी एकलो भाव ताका धाडले अशें आपल्या मोबायलार म्हणटा असले कितें जोक्स आनी संवसारीक No, खबरो jokes. I don't get jokes. Jokes मिलेगा तो मारेगा पकड़ के. कांय आपणाक येना फक्त देवाचे उतराचे कितें येता ते. No, during COVID, sending statistics, ये मर गया, वो मर गया. तर कोणे तरी ब्रदराक धाडले की कोविडान इतले लोक मेले, इतले आनी कितें जाले, अहें अहें जाला, इतले दुयेंस And पसरला. some people take great pride because they know all the statistics, what's happening in the world. लेकिन खुद की जिंदगी में बर्बादी है. तर आपणाक ते येना फुडें म्हणटा ती मेसेज आपण ताका विचारले तुवें तुजें राज्य केन्ना बदलले. तो म्हणटा तूं कितें म्हणूंक सोदता आपूण समजोंक ना. ते म्हणटा ही खबर तुवें धाडल्या पळय ती देवाच्या राज्यांतली न्हय. देवाच्या राज्यान भावार्था वरवीं आमी जियेता आनी कोण कितें कोणाक कितें जालें कितें तें आमी आनी पळयना. आमी फक्त उलयता की जेजूच्या रोगतान कोण मनीस बरो जाला पेकोवणेच्यो खबरो उलयता. ताका मागीर गमन आयलें आनी त्या दिसा ताणें तसल्यो खबरो धाडपाचें बंद केलें. आप हिंदी बात करते हैं कि मराठी बात करते हैं? कोंकणी उलयता. हाँ, हिंदी समझते हैं ना? अच्छा, हिंदी समझते हैं. आपको क्या हुआ है? पीठ में दर्द है? मेरा भी भरेला है. खाना बहुत खाएगा तो ये बढ़ेगा नहीं. दारू बहुत पिया था. मैं दारू पीछे नहीं हुआ मेरा. अच्छा, 3 साल से दारू छोड़ दिया. पर 3 साल हुआ दारू छोड़ दिया. अच्छा, अभी आपको तकलीफ क्या है? पेट में दर्द होता है, ठीक है. हाँ, एक मिनट समझ में आया. अभी घुटने में भी दर्द होता है, बराबर है. अच्छा, अभी प्रभु यीशु बोलता है कि प्रभु के घावों से तुम चंगे हो गए. हो गया. जस्ट ट्रांसलेट. ही अंडरस्टँड्स कोंकणी. यू विल हॅव टू प्रीच. जेजूच्या रोगतान जेजूच्या घाया वरवीं तुका पेकोवणी मेवली, तूं बरो जालो अशें देवाचें उतर म्हणटा. हाँ, अभी मन क्या बोलता है? व्हाट इज द माइंड सेइंग? तुज्या माइंड इज सेइंग बैक पेन इज देयर, नी पेन इज देयर. तुज्या मनान तूं कितें म्हणटाय? पाटीन दुखता, धोपरा दुखता अशें म्हणटा तूं. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजूच्या घाया वरवीं तुका पेकोवणी मेवली, तूं बरो जालो अशें म्हणटा. नाउ इन दिस टू, विच वन डू यू बिलीव? तुका आतां खंयचें मानून घेवपाचें आसा? तुजी दुखता पळय तें मानून घेता काय जेजूच्या घायांनी तूं बरो जालो? खंयचें मानून घेता तूं? आं, जेजूच्या घायांनी हांव बरो जालो. सत पक्का? तर जेजूच्या नावान धाव पया. चल नाही धाव. जेजूच्या आ, नावान एक मिनिट. आता तुझ्या मन काय सांगता? मन सांगता की आपणाक जावचें ना अशें अशें दुबाव येता मनान. बट तुवें सारकें मनान भाई जरा बाबा, जस्ट बी विथ हिम. एक मिनिट. हे असं नाही. तू धावंक तर सुरू कर. बाकी सगळे समा समोसा मनान सांग हांव बरो जाला. सांग हांव बरो जाला. जेजूच्या नावान हांव बरो जाला. तो तुझे वाटून रनिंग रेसा खातीर उबो आसा हय. तो रेसा खातीर आयला पळय. पाटलं पळय. तो सांगता आम्ही दोन्ही रेसिंग करूया. जेजूच्या नावान हांव बरो जालो. अच्छा, तू बिलीव करताय तू बरो झाला? तू सत मानता न्ही की तुका पेकोवणी मेवली म्हणून? हां, तू सत मानते तर धाव ने. चल. फास्ट पूरा राउंड मार क्या. बाय द टाइम ही गोes out and come back. फास्ट. अरे फास्ट. बेगीन चल, बेगीन मार पावला.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Munadwas. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Thank Jesus. you, Lord. Munadwas. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Just see the fun now. Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. ओ थका नहीं, ताली बजाने वाले थक गए. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Fast, fast, slow the leg. Other last round fast. Last round, chal. Last round fast. Come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, come, come, come. Thank you, Lord. आता पाय उकल पळया झाले मस्त मस्त फरक असा आता तो पाय दाखयले वो पाय दाख- हा, हा, वयर. यो पाय वयर गेलो हा हा, आता वयर. तो येता अनेक एक पटी अनेक एक पटी वर कर उकल पाय उकल. हा अनेक एक पटी आणि सांग थँक्यू जीसस अर्गा जेसू जेसू अर्गा तुका. जेसू. अर्गा उकल, जेसू उकल, अर्गा उकल, वयर जेसू. सगळं मित्र, कर रोस. अर्गा जेसू. वय सगळे करनो थँक्यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Jesus. in the name of Jesus, I take authority over every infirmity in his body. I curse that infirmity in the name of Jesus and I command it to leave his body right now. And I thank you, Lord, in your name, by your authority, this brother is completely healed, completely set free. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank Amen. you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. आता पाटीन तू कसा भावा पाटीन तू कसा अरे वा आता पुरा बँड झालोय Hey, praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. अरे वा अरे वा आता कितल्या वर्षापर्यंत पाय धरले हा 4 वर्ष 4 वर्षापर्यंत बँड झालोय ने कितलो टाइम लागलो he doesn't understand my Konkani. You ask him. पण आता कितलेच रोखडेच बरो झालो तो 5 मिनिटांनी बरो झालो. One leg is still. Okay. Let him go and sit. Let him go and sit. Now, God is so good. He gave us a practical example. Now, what is his mind saying? I got pain. Now, what is he got to do? When he hears the word of God, what does he need to do? He has to calm his mind or his spirit. He has to calm his spirit and tell his mind that because the word of God says so, I am so. Now, he bent his back after 4 years by just putting pressure on him and asking him to follow the instruction. In the same way, when a person follows the instruction that is in the word of God, then he is teaching his spirit. And that is why the Bible says study. In Thessalonians what he says? Study to be quiet. Means what? Study to be calm. Practice to be calm. Teach yourself to be calm in the midst of all kinds of storm. And when a person teaches to be calm, he hears the voice of God when he is calm. हांगासर देवान आमकां एक उदाहरण दाखयलें. ह्या भावाच्या मनान कितें आसलें की आपले कुडीन दूख आसा, आपले पेंगटान दूख आसा, आपले दोपरां गोट आसा म्हणून. पूण आमी ताका कितें सांगता हांगासर देवाचें उतर उलय, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो म्हणून. आतां ताणें कितें करचें पडलें? देवाचें उतर भितर घेवन आपले मनान जें कितें चलता तें थारावचें पडलें, तें शांत करचें पडलें आनी देवाच्या उतरा वरवीं आपली पेकोवणी जोडून घेवंक जाय. तर हांगासर बागेवन पावलो आमकां थेसलोनिकांच्या चिटीन म्हणटा शिकात शांत जावपाक,
कितें शांत करपाक, तुमचो आत्मो शांत करपाक, आनी आत्मो तुज्या मनाक हुकूम घालतलो शांत रावपाक, देवाचें उतर भितर घेवपाक, आनी ताचे वरवीं तुजें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे तो सांगता पळय ताचे वरवीं तुमचें जिवीत फुडें व्हरपाक तुका शिकयतलो. when my spirit is strong, it will teach my mind to be calm. जेन्ना म्हजो आत्मो घोट जाता तेन्ना तो म्हज्या मनाक हुकूम घालतलो, मनाक शिकयतलो शांत रावपाक. And when my spirit is calm and my mind is calm, I am in a position now to hear the voice of God. जेन्ना म्हजो आत्मो घोट आसा, शांत जाल्लो आसा, म्हजें मनूय आतां शांत जाल्लें आसा, तेन्ना आतां म्हाका देवाचो ताळो आयकूंक मेवतलो. Praise God. प्रेज गॉड. And we have learned that the word of God, the voice of God is full of power. आनी आमी जाणो की देवाचें उतर, देवाचो ताळो पोदवेन बोल्लेलो आसा म्हणून. The voice of God is full of majesty. देवाच्या आवाजान, देवाच्या ताळ्यान व्हडली मोहिमा आसा म्हणून. Please write down this point, please. It takes a still spirit can write down. It takes a still spirit to hear God's voice. One Thessalonians 4:11 says, 1 Thessalonians 4:11 says, study to be quiet, study to be quiet, and do your own business, and do your own business. The word study means practice to be quiet. Next line, I must learn, underline that word learn. I must learn to hear the voice of God. I must learn to hear the voice of God, which is full of power, which is full of power and mightier than many waters. I must learn to hear the voice of God, which is full of power and mightier than many waters. Have you ever seen some falls, waterfalls? Have you seen the sound of that water? Have you seen the force of that water? So the voice of God is more powerful than all many such falls. Praise God. Hallelujah. This is the fundamental truth. This is a basic fundamental truth. This is a basic fundamental truth. I need to understand. I need to understand for my faith to work, for my faith to work, to be effective, for my faith to work, to be effective. This voice is full of majesty. This voice is full of majesty. There is no hardness, that the voice of God, there is no hardness that the voice of God cannot break.
nor there is any hardship, nor is there any hardship that it cannot handle. Whatever it is that you are confronted with, whatever it is that you are confronted with, the voice of God has the power to deal with it. So you see, the voice of God is so powerful, it can handle anything, it can destroy any kind of hardness of heart. It has the power for you to see God's glory, God's majesty. Praise God. Hallelujah. So this is a time to be calm and say to God, before I leave this place, Lord, I want to hear your voice. I now see the supernatural glory of God in my life. Hallelujah. So shall we worship the Lord? Hello. हॅलो बाबान आमकां सांगला आतां की पहिले तेसोलिनाकाराच्या चिटीन 4थ्या One हावेसून minute. Those who are on YouTube, jclm.info, I want you to shift to JCLM worship, because we cannot play worship on info channel. So there's another channel. Shift to JCLM worship. It will be live in the next 3 minutes. तर तेसोलिनाकाराच्या चिटीन 4थ्या हावेस्वरान इकरायाचो अर्थ कितें आमी परत परत ताचेर प्रयत्न करूंक जाय. आमचें मन रोखडेंच शांत जावचें ना, पूण आमी प्रयत्न करूंक जाय आमचें मन शांत करपाक. जितले फावटी आमचें मन आमकां उचांबळाय हाडटा तेन्ना आमी देवाच्या उतरा वरवीं आमचें मन शांत करपाची गरज, कित्याक तेन्नाच आमकां देवाचो ताळो आयकूंक येतलो. आनी देवाचो ताळो जावन आसा एकदम पोदवेन भरलेलो, खूब मोहिमेन भरलेलो, आनी ह्या ताळ्या वरवीं आमच्या जिवितांत बरेपण ओचोऱ्या येवं शकता. हें जावन आसा मुळावें सोत आमकां गमपाक की जरी तर आमकां देवाचो ताळो आयकूंक जाय जाल्यार आमी आमचें मन शांत करपाक शिकूंक जाय. आनी देवाचो ताळो इतलो मोहिमेन भरलेलो आसा, कसलेंच काम ताका कठीण न्हय, खंयचीच परिस्थिती कठीण न्हय, खंयचोच मनशाचो स्वभाव कठीण न्हय. देवाच्या ताळ्या वरवीं त्या मनशाक चेर जोईत व्हरता आनी ताच्या भितर देवाचो ताळो आयकल्या उपरांत ताणें ताचें जिवीत बदलता आनी मनूय बदलता. तर ही पदवी आमकां तर जाय जाल्यार आमी सगल्यांनी शिकूंक जाय. भाव म्हणटा आतां आमी देवाची भजन करतले तेन्नाच आमी निर्णय घेवया, देवा म्हाका तुजो ताळो आयकूंक जाय, म्हजें मन शांत करपाक म्हाका तूं शिकय, आनी भजनांतल्यान आमकां देव आदार दितलो आमचें मन शांत करपाक. Praise the Lord.